आपले दोळे बंद करूया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी दिन वाजता, तुका आमी आर्गां दिता. ह्याच्या दिसा बसत हो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. हो रितीर करूंक तुवें आमकां सोयीक दिला. तुका आमी दिन वाजता आनी आर्गां दिता. आनी जी कोण आयज हांगासर मुखेलेली आयल्यान, थानेलेली आयल्यान तुज्या उतराक, तांकां सगल्यांक तूं समाधान करता म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता. भावार्थ जावन आसा एकूच वस्त तुका मानवलेली जाता बापा. आनी त्याच भावार्थान आमी वाडोंक आनी चोडोंक आमी तुज्या उतरान हो वेळ सारूंक आमी आयल्या. आमच्या काळजाचे आवंडे, आमच्या काळजाचे जे कितें आमची चिंतनां आसा ही सगळीं आमी तुका समर्पण करता. आनी हो वेळ, हो टायम सगलो तुज्या हातान आमी भेटयता. तूं जाणा बापा कितें आमकां गरज, कसल्या परिस्थितीन आमी आसात. ह्या सिट्युएशना प्रमाणे तुवें आमकां कम्फर्ट दिला तुज्या उतराचो म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. हो रितीर सुरू करच्या आदीं आमी तुका उलो मारता पवित्र आत्म्या. आनी आमी स्वत मानता तूं आमच्या मदें आसाय म्हूण. कित्याक जंय तुज्या नांवान दोगां वतेक एकठांय जाता, तूं आमच्या मदेकात हाजीर आसाय म्हूण तुजें उतर सांगता जेजू. आनी आमी हें भावार्थान स्वत मानता. आनी खरेंच तूं हांगासर हाजीर आसाय. आमचो एक एकल्याचो ताळो तूं आयकोता. आनी आमी तुजो ताळो आयकोसो तुवें आमकां तयार केल्या म्हूण तुका आमी दिन वाजता आनी तुका आमी आर्गां दिता. एक बरोसो धरून तुज्या मुखार जी कोण येता तूं तांकां केन्नाच निराशी धाडिनाय, पूण सदांच समाधान करून धाडटाय. कित्याक तूं म्हणटाय जेजू, चोर आयला चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण तूं आयलाय जिवीत दिवंक, सुबामपणाचें जिवीत. आनी आयज आमी जो निर्णय घेवन तुजे सरशी आयल्या, तुवें आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिलां म्हूण तुका आमी दिन वाजता आनी तुका आमी आर्गां दिता बापा. बापा इतलो तुवें आमचो मोग केलोय, तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमकां दिलोय. आनी ह्या पुता उद्देशी आयज आमची तुवें सोडवण केल्या. पातकांतल्यान तुवें आमकां सोडयलां, वायटांतल्यान तुवें आमकां सोडयलां, सैतानाच्या फासांतल्यान तुवें आमकां सोडयलां म्हूण तुका आमी दिन वाजता आनी तुका आमी आर्गां दिता. आनी जेजू तुका आमी आर्गां दिता. तुवें आमकां हो पवित्र ओत्मो, बापाचो ओत्मो तुवें आमकां दिलाय, आमचो शाराती, आमचो सांगाती, आमचो आदारी. आनी ताच्याच आदारान हें उतर आयज आमी समजूंक पावता म्हूण आमी तुका दिन वाजता आनी आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, तूंच ह्या शिकवणेचें आख्खें कंट्रोल घे. तूंच आमकां शिकय. कित्याक तूं जाणा, तूं जावन आसा आमचो आदारी. आनी तूं एक एक आमच्या काळजाची आवंडो तूं जाणाची पवित्र आत्म्या. आनी त्याच प्रमाणे तूं आमकां शिकयतलो म्हूण आमी स्वत मानता. Lord, we thank you and we praise you for your presence in this place. Thank you, Jesus. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. खुशाल आसात तुमी? आनी कितें कारण? ने वरोस आयला म्हूण? हे वरोस म्हाका मेवलें म्हूण खुशाल आसात आमी? कित्याक खुशाल आमी? 2025 एंट्री मारली म्हूण आमी मारली जाल्यार व्हडलें काम केलें. हॅपी? देवाची कृपा आहा म्हूण. वय दर एक पावल आमी जेन्ना आमच्या जिविताचें घेता, ही कृपा आमच्या सोवे आसा म्हूण आमी अणभवता. वय ना? ती कृपा नासली जाल्यार आयज आमी आसतली आसली? ना न्हय? देवान आमकां हें जिवीत दिलां. हें जिवीत आमकां देवान दिलां खरें. कितें करपाक? खावपाचें, पिवपाचें आनी मस्त न्हिदपाचें. कित्याक दिलां देवान आमकां हें जिवीत? देवाची मोहिमा करपाक. वय ना? देवाचे मोहिमेक लागून, देवाक वाखाणपाक, देवाक दिनवासपाक. देवाक आमी दिनवासपाक कितें कारण आमकां? आतां आमी म्हणलें देवाक आमी दिनवासूंक जाय, देवाक आमी वाखाणूंक जाय. वय ना? दिनवासप, वाखाणप म्हणल्यार कितें? ताची मोहिमा करप. कित्याक? देव बरो, गॉड इज गूड. आनी सगलो वेळ तो बरो. करेक्ट? येस ओ नो? वय ना? योला अग्री नो? म्हाकाच बरो तो, तुमकां ना? हय, तुमचें लिस्ट टीक टीक जावंक ना दिसता सगलें न्हू? ऑल आउट ऑफ ऑल जावंक ना? देव सदांच बरो? सदांच बरो. बरी ना ती कोण मातशी केन्ना केन्ना? आमी लिस्टां टीक जायना. लास्ट टायम हांवें म्हणलेलें न्हू, आमचें लिस्ट टीक 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 जालें ग्रीन, सगलें बरें. आनी एक मातशें वयर सकयल जालें जाल्यार मागीर देव मातसो खंय तरी बिजी आहा गाय. येस ओ नो?
जाता आमकां करेक्ट. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा देव बरो आनी देव सदांच बरो. कित्याक देवान आमचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. कोण तो पूत? कोण सांगूंक शकता? शुअर तुमी? सारकी शुअर? लॉक किया जाय? सारकें? चाई दोरियान? नो चेंजिंग युअर आन्सर्स आं लेटर ऑन. कोण तो एकलोच? वय वय सारकें सारकें. जेसू एकलोच पूत आमकां दिलो. कित्याक देवान आमचो इतलो मोग केलो. आतां देवान आमचो मोग केलो ही जावन आसा देवाची सायड. येस ओ नो? येस, ही जावन आसा देवाची सायड की देवान आमचो इतलो मोग केलो आनी म्हणलें कितें? आनी जो कोण म्हज्या पुताचेर सोत मानतलो ताचो नाश जावचो ना, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. ही सारकी कॉमन स्क्रिप्चर आमकां करेक्ट न्हू? आनी कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना. दर एक भावार्थी आहा ताणें केन्ना कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना की हो स्क्रिप्चर आमी केन्ना आयकोंकूच ना, केन्ना आमी नोकोच म्हणोंक जाता. कित्याक हाजेरूच आमची सुरवात जाल्या. जाल्यार आदल्या तेंपार आमी कितें म्हणटालीं? जेजूची वळख नासतना, उतराची वळख नासतना, हे देव खास लायता पळय तसलो देव. आं वय वय ना? देव मोगाळ म्हूण आमकां केन्ना दिसतालें? देव खास लायता, तशें कोन्नाका, देव खास लायतलो, हें कोन्नाका, देव खास लायतलो, तें कोन्नाका, हें जातलें, तें कोन्नाका, तें जातलें. वय ना? अशें जालें शिरा पडटलें. करेक्ट? तूं वायट करशी तुका वायट मेळटलें. येस, हे भशेन आमकां सगलें. हांव म्हणना वायट करी जाल्यार बरें जातलें म्हूण. आय एम नॉट सेयींग दॅट. हांव त्या वदान हांव म्हणना. बट आमकां चिंतना कसली आहली देवाचें सगलें बरेपणाची हो देव अशें करतलो, देव तशें करतलो. सो आमकां सगलो वेळ चिंतना कितें आसली? हांव तर बरें रावत जाल्यारूच देव म्हाका बरो करतलो. आनी हांव तर सारकें रावना, देव म्हाका बरो करचो ना. सारकें? आजुनूय आमकां असली चिंतना आहा? अशी चिंतना आहा आमकां आजुनूय काय? हांव बरें रावना, देव म्हाका बरो करचो ना, हे भशेन चिंतना आहा काय? आहा वो ना? कोण उलयना? तुमी सेफ रावंक सोदता. वय म्हणना नाही म्हणना. सो लेट्स प्ले सेफ. हां आजुनूय चिंतना आमकां आसता. कित्याक हांव म्हणना जरी तर आमी वायट करीत दुसऱ्याक आमचें बरें जातलें म्हूण हांव हे भशेन म्हणना. बट वॉट आय एम ट्रायींग टू से इज हांव जें सांगूंक सोदता की आमी वायट पासून तर आमी केलें, देव सदांच बरो. देव सदांच बरो. समजता? देव आमकां वायट करना, पूण जी आमची करणी आसता जावं आमी सैतानाच्या ताळ्याक तर आमी पाळो दिता आनी वायट तर करता, तेजो परिणाम आमकां फावो. समजता? पूण हेजो अर्थ असो ना की देव वायट. देव सदांच मोगाळ, देव सदांच काकूटसार, देव सदांच दयाळाय देवाची. समजता? गॉड इज अ कंपॅशनेट गॉड. तो दयाळाय करता आमची, तो काकूट करता आमची. ही इज अ मर्सिफूल गॉड. ताणें आमची काकूट केल्या, ताणें आमचो मोग केला. काकूट आमकां केन्ना येता? कोणाची? वेन वी लव समबडी. येस ओ नो? सो देवान आमची काकूट केल्या, आमचो मोग केला, म्हणून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां वोपून दिला. ही वोळ आमी जी जॉन 3:16 म्हणटा पळय, जोवांचो 3:16 वोळ आमी म्हणटा की देवान संवसाराचो इतलो मोग केला, आपल्या एकल्याच पुताक आमकां वोपून दिलो. ही गजाल हांगासर काबार जायना. समजता? इट डज नॉट गेट एंड ओवर देर इज मोर. तेका आनीक हा जॉयन. कितें म्हणटा? जो कोण ताचेर सोत मानता ताचो नाश जावचो ना. सो देर इज अ कंडिशन. आमकां थिंगासर कंडिशन आहा. कसलें? तुवें ताच्या पुताचेर सोत मानपाक जाय जाल्यार तुजो नाश जावचो ना. आनी आमी केन्नाय म्हणटा देव इतलो बरो जाला, म्हजो नाश कित्याक जाला? बट आर वी बिलिव्हिंग इन जीसस क्रायस्ट? आर वी रिमेनिंग अबायड इन हिम? आमी ताच्या भितर रिगोन रावता काय? जेजू कितें म्हणटा? म्हज्या सवें तूं रिगोन रावना जाल्यार तुज्यान कांयच करपाक जावचें ना. यू कॅन डू नथींग अनलेस यू रिमेन अबायड इन मी. येस ओ नो? नथींग इज पॉसिबल. कितेंच जावचें ना जोरी तूं म्हज्या सवें रिगोन रावना. पूण आमी दिसांतल्यान कितले पाटी रिगोन रावता आनी कितले पाटी ताका सांडून आमकां जाय तें करता. येस ओ नो? करतात आमी आमकां जाय तें. कोणें कितें म्हणलें एक, ताका आमी 4 सांगतात. कोणेन मारलें एका पोल्यार दुसरो पोलो आमी दिना, ताजे 2 पोले सोदतात. वय वय ना? जाता हे भशेन? तूं एकूच म्हूण सारकें आमी म्हणटा, सारके जाग्यार बसयता आमी रेडी आसता. करेक्ट? येस ओ नो? जायना हे भशेन? पूण देवाची सायड तशी ना. देवाच्या राज्यान तशें ना. समजता? पूण ही समजणी देवाच्या राजा प्रमाणे चलपाक आमकां केन्ना येतली? जेन्ना आमी तेज्या उतरान रिगोन रावतली. करेक्ट? आयज हांव पळयता जायते आमी फॅमिलियर फेसीस आहा. जायते पाटी तुमी रिपीट आयल्या. वय ना? जायते पाटी तुमी येता. आतां येता आमी तितलेच शिकोवणेचेर रावंक जायना. आमी ह्या पावंड्यारसान आतां दुसऱ्या पावंड्यार चलोंक जाय. येस ओ नो? चडपाक जाय. लॅडर हा म्हणजे कितें? आमी चडोंक जाय
की देवाची मोहिमा फ्रॉम वन ग्लोरी टू अनादर. एके मोहिमेंसान दुसरे मोहिमेन आमची वाड जायत रावपाक जाय. एक भुरगें कशें जोलम घेताना धाकटेंच उरोना तें वाडटा, ते भशेन आमी देवाच्या उतरान जेन्ना सुरवातेक जोलम घेता, आमी बॉर्न अगेन म्हणटा, तें थिंगाच रावपाक न्हय पूण वाडपाक आनी चोडपाक. पूण ही जर्नी कशी आमची फुडें वयतली, जेन्ना आमी उतरान आमचो वेळ सारता, समजणी घेता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. अंडरस्टँडींग. पूण आतां आमी म्हणूया, जरी तर देवान आतां इतलो मोग केलो संवसाराचो, करेक्ट, आनी आपल्या एकल्याच पुताक आमकां वोपून दिलो. आतां हें उतरान बरयलेलें हा, जें आमी दिसती पडटा म्हूण स्वत मानता वा भावार्थान स्वत मानता? भावार्थान. कित्याक भावार्था विरेत आमी देवाक मानवलेली जायना म्हणटा. एक उतर जें पुस्तकान बरयलां त्या प्रमाणे तर आमचें जिवीत तर आमकां चलपाक जाय. आमकां जाय पयलीं कितें? भावार्थ. उतर आनी भावार्थ. करेक्ट. आतां उतर भावार्थ कसो येतलो? उतर आयकॉन आनी आयकॉन. सो भावार्थ सुद्दां तर जावं आमकां, जाल्यार आमकां उतर बोगोर उतर आमकां आयकोत रावचें पडलें. हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. करेक्ट न्हू? आयकोत आनी आयकोत रावन, ताका फूल स्टॉप ना. सो आतां आमी दिसांतल्यान कितलें उतर आयकता काय? दिसांतल्यान कितलें देवाचें उतर उलयता काय? दर एकल्याक प्रश्न, म्हाकाय प्रश्न. दिसांतल्यान आमी कितलें देवाचें उतर आयकता? दिसांतल्यान आमी कितले पाटी देवाचें उतर उलयता? आनी दिसांतल्यान कितले पावटी आमी भिरांतीन भरता? दिसांतल्यान कितले पावटी आमी हुस्क्यान? दिसांतल्यान कितले पावटी आमी खोतीनी? दिसांतल्यान कितले पावटी आमी ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स? दिसांतल्यान कितले पावटी दुसऱ्यांक शिरापता? करेक्ट. दुसऱ्यांचे कितले पावटी आमी वायट उलयता? दिसांतल्यान कितले पावटी दुसऱ्याचे आमी कितें गॉसिपाक कितें म्हणटा? खबरो दुसऱ्याच्यो खबरो करता. दोगां मेळोन तिसऱ्याच्यो खबरो. कितले फावटी जाता काय दिसांतल्यान? दोगां मेळ्ळ्या उपरांत तिसऱ्याची खबर जावंक जाय, पूण तो कोण तिसरो आसोंक जाय? जेजू. पूण जेजू आसता काय तो तिसरो, ज्यो खबरो आमी कोत्ता तो? दोगां बसोन खबरो करूंकूच जाय तिसऱ्याच्यो, पूण तो तिसरो सदांच आसोंक जाय आमचो जेजू, आमचो सोडवणदार. पूण हो तिसरो खरेंच जेजू हा काय आनी कोणाक आमी रिप्लेस केला? जावं आमचो शेजारी, जावं आमची सासूमाय, जावं आमची सून, वो आमची भयणां, वो आमचे कोण आनी कोण, वो शेजाऱ्या, वो कामां आयलीं. करेक्ट न्हू? धर आतां कोणीय दोगां कामांक वेतात, करेक्ट, आनी दिसभर काम करता आनी रातची फोनार उलयता. कोणाची? ते दुसऱ्या कॅबिनान कोण काम करता पळय तेज्यो खबरो. येस न्हू? दिसभर कामार उलोवंक मेवना न्हू, रातची घरा पावली तिसऱ्याच्यो खबरो. फाल्यां ताका कशें फसोवया, वो फाल्यां ताका कशें आमी कितें करुया. येस न्हू? बूत शिकोवया म्हणटा न्हू. कोणें आमकां बूत शिकोवंक गेलां काय? देवान सांगलां काय? देवान समजता. सो आमी दोगां मेळोन तिसऱ्याचें उलयता. वो तिसरो कोण काय? वो आमकां एकल्याक प्रश्न. दिसांतल्यान आमी ह्या जेजूची, जो आमचो सोडवणदार, आख्ख्या संवसाराची सोडवण करूंक आयलो, ताका सोडून आमी कितले दुसऱ्यो गजाली करता, हो आमकां एकल्याक प्रश्न. करेक्ट न्हू? देवान कितें म्हणलें जोशुवाक सुरवातेक? व्हेरी कॉमन वर्ड. जोशुआ 1:8 कितें म्हणटा आमकां? समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर आसोनी. देवाचें उतर, दीस बूक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ. येस न्हू? देवाचें उतर सदांच तुज्या वोंटांचेर आसूं आनी दीस आनी रात तूं ताचेर नियाळ कर. त्या उतराचेर आमी दीस आनी रात नियाळ करता काय? समजता? आतां जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आयलो, कसलें जिवीत जियेलो? कसलें जिवीत जियेलो जेजू? जेन्ना जेजू सुरवातेक आयलो, भावार्थाचें. वय ना? चलताना ताणें स्वर्गीच्या राज्याची खबर परगटली. करेक्ट. आतां देवान स्वर्गीच्या राज्याची कितें म्हणटा? किंगडम ऑफ गॉड ही खबर परगटली. ताणें कितें म्हणलें? हांव आयला म्हजी खोशी करूंक न्हय, पूण बापाची खोशी, स्वर्गींचें राज परगटूंक आपूण आयला म्हणून सांगलें. करेक्ट. स्वर्गींचें राज परगटूंक आयलो. तेज्या सोवे सांगाता ताणें कितें केलें? देवाची खोशी आसली जेजूक त्या खुर्सार वचपाची. करेक्ट. आतां खुर्सार जेजू कित्याक गेलो? तुका आनी म्हाका फॉर आवर सेक, तुका आनी म्हाका सोडवण दिवपाक. आतां आमी जेजूक जे भशेन म्हणटा सोडवणदार. करेक्ट. जेजूक जे भशेन म्हणटा आमचो सोडवणदार, आमची सोडवण ताणें केली. दॅट मिन्स आमी खंय तरी कोणाच्या फासान बांदून आसलेली. वय ना? कोणाच्या फासान बांदून आसलेली? सैतानाच्या. कोणाच्या उद्देशी हें जालें आमकां? आयलें आमचेर आदावाच्या. एका मनशाच्या उतर मोडण्याक लागून आमी सगळीं सैतानाच्या फासाक सांपडलीं आनी सैतानाच्या सोयंबाची जालीं. करेक्ट. आतां सैतानाच्या सोयंबाची जेन्ना आमी जालीं, जाल्यार आमच्यो करुण्यो कसल्यो जाल्यो?
सोयतानाच्यो. ह्या सोयतानाच्या चोपक्यांतल्यान, ह्या काळोखांतल्यान आमकां उजवाडान हाडपाक, बांदपासांतल्यान आमकां सुटका दिवपाक, पातकांतल्यान आमकां बोगसोणें दिवपाक आनी पातकी सोयंबातल्यान सोडोवपाक जेजू त्या खुर्सार गेलो. समजता? आनी त्या खुर्सार ताणें आपलो प्राण सोंपयलो आनी ताच्या मरणांतल्यान पुनर्जिवनपणांतल्यान आमकां ताणें नवें जिवीत दिलें. ही दर एका क्रिस्ती जो कोण जेजूक स्विकारला, हें दीस आनी रात आमचो नियाळ आसपाक जाय ह्या शुभ वर्तमानाचेर. समजता? हो शुभ वर्तमान आमी आयज ताका म्हणटा जेजूची बरी खबर. करेक्ट? शुभ वर्तमान म्हणजे कितें? जेजूची बरी खबर. ही बरी खबर कित्याक? ही बरी खबर तुका आनी म्हाका. कित्याक? आमकां काळोखांतली उजवाडान हाडल्या आमी कांयच करिनासतना. आमचें कितें योगदान आहा तातूंत? आमचें कितें सॅक्रिफीस आहा तातूंत? ना. आमचें कितेंच बरेंपण ना तातूंत. कित्याक? उतर आमकां अशें म्हणटा आमी पातकान आसतनाच तो खुर्सार मेलो म्हणटा. कॅन वी गो दॅट रोमन्स 5:8? आमी पातकान आसतनाच म्हणटा जेजू खुर्सार गेलो आनी रावोंक ना आमी पातकांतल्यान पयलीं निवळ जावपाक. कित्याक तो आयलोलो आमची सोडवण करपाक. समजता? ओके, उतर पळय. कोंकणी काटा सिस्टर, तूं पळयता? 8:8 5:8. Okay. But God commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. आमी पातकान आसतनाच. रीड सिस्टर. आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो म्हणटा. आमी पातकान आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. हां, आतां जॉन 3:16 जेन्ना आमी सुरवातेक स्क्रिप्चर म्हणलेलो तेन्ना तातूंत कितें बरयलेलें? देवान संवसाराचो कितलो मोग केलो. आनी आयज त्या मोगाचें आमी आनी एक उदाहरण पळयता की आमी पातकी आसल्या तेन्ना पासून जेजू खुर्सार मेलो. आनी नेक्स्ट लायन कितें बरयल्या? ताच्या मरणाक लागून आतां आमी देवाक मानवलोलीं जाल्या म्हणटोच अदिकूच ताका लागून देव आमकां. नो, सेम वर्स 8. पूण आमी अजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण देवान आमचो मोग करता म्हूण असो दाखयलो की आमी पातकान आसतनाच जेजू क्रिस्त खुर्सार मेलो. समजता? डू यू सी दॅट? थिंगा तुमी ते एक लायन पळयला. असो बापान तो आमचो मोग करता म्हूण दाखयलो. कसो? की आमी पातकान आसतनाच आपलो पूत ताणें आमकां दिलो आनी जेजू क्रिस्त खुर्सार मरोन आमी आमचो देव इतलो मोग करता म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दिलो. कोंकणी भाशेन बरें बरयलेलें आहा. सिस्टर पुतून वाच पळय ते 8वी ओळ. लिसन केअरफुली. ओके. पूण आमी अजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलो. देव आमचो मोग करता म्हूण ताणें आमकां अशें दाखयलें की आमी पातकान आसतनाच जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो. ओके, आतां म्हाका सांगात तुमी, आमकां जेन्ना कोणी वायट करता आनी कोणी आमच्या आमचे वायट केला. आतां जेन्ना पातक आसता तेन्ना देवाक आमी मानवलेलीं जातात. देवाक आमी मानवलेलीं जाता पातकान आसतना. देवाक कितें हेट करता देव? सीन, रायट? पातकाक आनी देवाक संबंद ना. सारकें? आनी पातक जावन आसा आमकां देवा सोरशिल्लें पयस करता. करेक्ट? येस ओ नो? पातक जावन आसा आमकां देवा सोरशिल्लें पयस करता आनी पातकान आसतना आमी देवा सारकिल्ल्यो कसल्योच करण्यो आमी करपाक जावची ना. येस ओ नो? पातकान आसतना एक मनीस देवाक मानता तशें कसो करतलो? देवाक मानता कितें? नितीवनपण. करेक्ट? देवाक मानता तें कितें? नितीवनपण. येस ओ नो? देवाच्या स्वयंबा प्रमाणे देव नितीवंत. देवाक करणी कसली जाय? नितीवनपणाची. येस ओ नो? नितीवनपणाची. आतां आमच्या भितर जेन्ना पातकी सोयंब आसलो, करणी नितीवन जातेली? समजून घेयात. करणी नितीवन जातेली? ना.
सो पातकी सोयंबातल्यान कोरणी नितीवोन जावंक जायना. नितीवोन कोरणी करूंक जाय जाल्यार आमचो सोयम कसलो आसूंक जाय? नितीवंत. येसो न्हू? आतां नितीवंत सोयंबान रावनूच आमी बरें करूंक जाता. पातकी सोयंबान आसत जाल्यार आमी पातक करतलीं, बरें आमचे कडेन जावचें ना. पूण देवाचो मोग आमचे वयर असो उप्रासलो आनी देवाचो मोग आमकां देवान अशे भाशेन दाखोवन दिलो की आमी पातकान आसतनाच देव एक मास्टर प्लॅन घेवन आयलो जे मनशाक पासून समजून येयली ना की हो जावन आसा देवाचो प्लॅन म्हूण. समजता? देव मास्टर प्लॅन आपणाचो सारको दुसऱ्यांक समजना तसलो प्लॅन घेवन आयलो. कसलो तो? जे आमचे पातकाचें फारीकपण आहा तें जेजूचेर घालपाचें. हे कोणाकूच कोमोंक ना हे कशें जातलें आनी कितें जातलें म्हूण. टील दी एंड नो बडी अंडरस्टूड. कित्याक जेजू कुर्सार मरतना पासून ताका तांच्यांनी अपमान केलो. तूं सगल्यांक बेऱ्यांक कान दितालो, कुड्ड्यांक दोळे दितालो, मेलेल्यांक जिवन केलो आनी हो आयज कुर्सार उमकळटा. वयवो ना? पळोवपाक कशें दिसलें की हो हारलोलो, लुजर कसो. वयवो न्हू? येस न्हू? सो पळोवपाक कशें दिसलें हो आतां किंगडम बदलपाक आयलोलो, हो सगळें राज बदलपाक आयलोलो, राजाची खबर उलयता आनी होच उमकळ्ळा. येसो न्हू? पळोवंक अशें दिसलें की केस आमच्या फेवरान ना. डिसायबल कितें म्हणटा आसतले काय? अरे हो कितें शिकयतालो आनी आयज हो थिंगा उमकळटा. करेक्ट न्हू? केन्ना केन्ना सिट्युएशन आमची परिस्थिती आमच्या अगेन्स्ट आमकां दिसती पडटा. सगळें आमी हारता, कांय आमच्या कडेन जायना, नथींग इज इन अ फेवर. आमच्या फेवरान कांयच ना. म्हज्या फेवरान कितें म्हणटा? म्हज्या फेवरान म्हजे वाटेन कांयच ना. कितें म्हणटा ब्रदर? म्हज्या फावरान कितेंच ना. सगळें म्हज्या अगेन्स्ट आहा. सगळें अशें दिसता की हांव आतां हारता. येसो न्हू? जेजूय हारता कसो दिसलोलो, पूण त्या हारता तें दिसता तातूंतल्यान आमकां जैतिवून त्या जेजून हाडलें. बापाची मांडणी ते भाशेन आसली. करेक्ट न्हू? पूण आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ह्या वळीन आमी कितें पळयलां कोंकणी भाशेन? अशे भाशेन ताणें आपलो मोग आमकां दाखयलो. कशे भाशेन? की आमी पातकान आसतनाच आपलो पूत जेजू क्रिस्त आमचे पासत कुर्सार गेलो. समजता? कित्याक देवाची मांडणी कितें आहा? त्या कुर्सांतल्यान, त्या सॅक्रिफिसांतल्यान आमच्या पातकाचें सासणाच्या सासणाक फारीकपण. येसो न्हू? वन्स एंड फॉर ऑल जीसस पेड द होल पेनल्टी आमच्या पातकाची आनी आमच्या पातकी सोयंबाकूय ताणें त्या कुर्सार खिळायला. दोन वस्तू आमी पळयल्या. कश्यो? एक, आमची जी पातकां आमी केल्या ताचें फारीकपण ताणें दिलें आपल्या रोगतांतल्यान आनी त्या कुर्सा उद्देशी जो सोयंब आमचो आसलोलो तोय ताणें त्या कुर्सार खिळायलो. आयज तुज्या आनी म्हज्या भितर जी कोण जेजूक सोत मानता, आमच्या भितर पातकी सोयंब ना. समजता? आमच्या भितर पातकी सोयंब ना. पूण आमच्या मनाची नवसरणी जावंक ना, ताका लागून आजुनूय आमी बोगोर पातकान पडटा. सो ह्या उतरांतल्यान कितें जावपाक जाय? आमच्या मनाची नवसरणी कशी जातली? दीस आनी रात जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रिगोन रावतलो, दीस आनी रात जेजूची बरी खबर तूं बोगोर वाचतलो, तुज्या मनान तूं नियाळ करता. आमी जेन्ना बोगोर आमी उच्चारता देवाचे जेजूचे शुभ वर्तमान, उच्चारता जेजूची बरी खबर, परगडटा जेजूची बरी खबर, नियाळ करता जेजूची बरी खबर, तितलें हें मन म्हाजें नवसरलेलें आसतलें. समजता? तितलें म्हजें मन हें नवसरलेलें आसतलें ह्या उतरा प्रमाणे. आनी हें उतर म्हाका दैवीक पदवी म्हणटा, सुपरनॅचरल पदवी म्हाका दिता की हांव कसलेंच जें देवा सरशिल्लें ना ताका नाकारपाक ओ ना म्हणपाक. आमच्या वस्तूंकी न्हय. जायते पाटी आमी फसता. कशी? आमी जेजूक सोमी दोनी म्हूण मानून घेता. वयव ना? इमिडिएटली. कित्याक? जेजूक सोमी दोनी मानून घेतलो देन आय वील बी सेव्ड. येस, टू गेट सेव्ड आमी इमिडिएटली म्हणटा आय एम रेडी टू एक्सेप्ट जीसस एज माय लॉर्ड एंड सेव्हियर. आफ्टर दॅट वॉट? तेच्या मागीर कितें? करेक्ट? जायते पाटी आमी केन्ना आमी म्हणटा 10 वर्सां पयलीं जेजूक हांवें स्विकारलेलो. ओके, ती 10 वर्सां आख्खी आयचो दीस पासून वॉट इज द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आवर लायफ? आमच्या जिविताची बदलावणी कितें आहा? आमच्या जिविताची चाल कितें आहा? डीड वी कंटिन्यूड इन द वर्ड ऑफ गॉड? जेजू कितें म्हणटा? तूं तर म्हज्या उतरान तर कंटिन्यू रावशी जाल्यारूच तूं म्हजो शीस, जाल्यारूच आमी तें जैतिवनपणाचें जिवीत जियेतलीं. 10 वर्सां पयलीं तर हांवें जेजूक स्विकारला म्हजो सोमी आनी दोनी म्हूण, आनी तेज्या उपरांत हांव पुस्तकाक हात लायना, कांयच करिना, आनी येयलेल्या दिसा हांव उणेपणाचेर रडटा, दुयेंसाचेर रडटा आनी उणेपणाचें जिवीत जियेता. हातून देव जबाबदार जातलो ओ आमी? देवान कितें म्हणलां? टेक अथॉरिटी.
अथॉरिटी घेवपाक केन्ना जातली? अधिकार घे. अधिकार घेवपाक तुका आनी म्हाका इचून काडला जेजून. आनी जेजून सोंपाडून घेतला सगलें, तेणें सगलें बापा कडल्यान जें आपणावन घेतलां हें सगलें आयज तुका आनी म्हाका दिलां. पूण आयज आमी तें जिवीत सुबामपणाचें जियोंक पावता काय? जायते पाटी आमी उतरान कंटिन्यू करिना, उतरान आमी रिगोन रावना, दीस आनी रात उतराचेर आमचें जिवीत आमी चलयना. आनी आमी म्हणटा जेजू देव आमचो मोग करिना आनी जेजूक हांवें स्विकारलो खरो, पूण म्हजें लायफ हांव सेम पळयतां. करेक्ट? म्हयन्याचे म्हयने आमी रेतीराक येता खरी, पूण गेल्या उपरांत म्हजें लायफ सेम आसता. येस नो? आसता. कित्याक आसता काय? उतरान गडबड आहा काय गडबड म्हज्या भितर आहा? गडबड कसली? I did not continue in the word. I did not practice the word. I did not spend time with the word. I did not build my relationship with the Father. I did not continue in knowing what is my authority, what is my identity, who am I. Yes or no? सदांच हांव उदाहरण दितालें पळय. एवरी टायम आय रिमेंबर I always used to give the example of a beggar. एक भिकारी आसता आनी तो साणलेलो भुरगो आसत, पूण मागीर ताका कळटा की आपूण व्हडल्या राजाचो पूत म्हूण. एक पाटी ताका गमल्या उपरांत तो वचून आपणाच्या पायच्या घरा रावचो ना? रावतलो. आनी रावल्या उपरांत सगलें ताजेंच न्हय? ताजेंच. पूण जरी तर तो तितून रावपाक तयार ना आनी येता आनी पोत तो स्टेशनार खंय भीक मागता थिंगा रावता, थिंगा येवन ताचें पोट भरतलो कोण तरी काय भीक मागचीच पडली. तशी आमची परिस्थिती जाता. आमी स्टार्ट करता बरे भशेन एक्सायटमेंटान आनी खंय ना खंय मागीर आमी पावता आनी मागीर सारकें बलूनांच्यान कशें एर भायर सरता तशी परिस्थिती मागीर आमची जाता. येस नो? पूण आमी समजोंक जाय ह्या उतरांतल्यान आमची वळख कितें, वॉट इज आवर आयडेंटिटी, आमची वळख कितें, आमचें धोनीपण कितें, आमचे अधिकार आमकां देवान कितें दिलां हें जण एकल्यान आमी जाणा जावपाक जाय. समजता? दी अदर डे हांव कोणागेर प्रे रिक्वेस्टाक गेलें आनी प्रे रिक्वेस्टाक आतां बिकॉज ती दोगांय बरी ना, हजबंड एंड वायफ दे आर नॉट वेल. तेंगेर गेलीं, तांकां दोगांयकूय सावूत बरी ना, पूण घरान सगलें आहा देवान दिलेलें, सगलें आहा. पूण कितें? भलायकी ना, दुयेंसाक सांपडल्या. ओके? भलायकी ना, दुयेंसाक सांपडल्या. जेजूचें आयकलां, पूण हांवें म्हणलें पुस्तक काड, म्हणलें पवित्र पुस्तक. हांवें पवित्र पुस्तक येलोलें, बट हांवें म्हजें पवित्र पुस्तक काडून हांवें तुमचें हाडा. सो पवित्र पुस्तक हाडलें, म्हज्या हातीन दिलें, सगलो हातीक दाट म्हज्या डस्ट. पवित्र पुस्तकाचो इतलो धुल्लो म्हज्या हातीक. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. पुस्तक ओपन केलें, पुस्तकाक पयल्यार गमता जायत्या वर्सां पयलींचें पुस्तक, खूब वर्सांचें, मे बी आसतलें 10 वर्सां मायज पुस्तक तें. पयल्यार कोता, इट्स नॉट अ ब्रँड न्यू. पूण पेजी तर ओपन करीत पेजी दसल्या. आतां भलायकी जाय जाल्यार मेन आमचो स्क्रिप्चर खंयचो आहा? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली हें आमी उच्चारूंक जाय. वय ना? ती पेज आनी पेद्रूची चीट तर सारकेंच दसल्या. कित्याक हांव म्हणटा उतर आमच्या लागींच आहा, उतर आमचे सवे आहा, पूण आमकां उतराची वळख आहा काय? आयज आमकां एकल्याक एक उलोव आमी जागी जावपाक, आमी जागृत जावपाक की उतर आमच्या जिवितांत कितलें मोलादीक. आयज पेकोवणी घरांतूच आहा, पेकोवणी फुड्यांतूच आहा, पेकोवणी लागींच आहा, पूण पेकोवणी अणभव जायना. कित्याक? उतराची समजण येना. देवाचें उतर म्हणटा म्हजे पोरजेचो नाश जाला, कित्याक म्हजे पोरजेक म्हज्या उतराची जाणवाय ना. उतराची तर जाणवाय ना, पेकोवणी अणभव जातली. उतर घरांतूच आहा, उतर लागींच आहा, जेजू म्हूण वळखता, पूण ताचें उतर, ताची कोरणी, जेजून कितें केलां आमकां, आमी पातकान आसतनाच तो कुर्सार गेला आनी आमकां ताणें बोगसणे फावो केला आपल्या रोगता उद्देशी म्हूण आमकां जाणवाय आहा काय? हें भोव गरजेचें. आयज आमकां सगळ्यांक एक वेकअप कॉल कसो, एकल्याक आमकां हो वेकअप कॉल कसो की आमी जागी जावंक जाय. देवाचें उतर दीस आनी रात आमी उच्चारूंक जाय. देवाच्या उतरा सवे आमी वेळ सारपाक जाय. आयज आमी म्हणत तूं म्हाका मागणें करता, म्हाका मातशी पेकोवणी जाय, सावूत जाय, तूं म्हाका मागणें करता. नो प्रॉब्लेम, मागणें करता. हें मागणें केलें आनी मागीर तूं तुज्या घरा गेलोय, गेल्या उपरांत एक 15-20 दीस परतें प्रॉब्लेम जालें, मागीर तूं खंय सोदता मागणें करतल्याक? करेक्ट न्हू? मागीर तूं खंय सोदूंक येता मागणें करतल्याक? मागणो करता तो शहरान ना म्हणटा, आवट ऑफ स्टेशन. मागीर आमी कितें करया? समजता? पूण ह्याच उतराची तर आमी वळख घेता, जाणवाय घेता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी शिकतली, आमी विक्टोरियस जियेतली आनी दुसऱ्यांकूय आदार दितली आमी शिकोवपाक. येस नो?
जे भशेन आमकां जे बरेपण फावो जालां उतरांतल्यान तेंच बरेपण आमी दुसऱ्याकूय दिवंक पावतली वयव ना. जें बरेपण जेजून बापा सोरशिल्लें आपणाशीन घेतलोलें सेम बरेपण तो आमकां दिवन गेलो वयव ना. आनी ताणें म्हणलें जो कोण म्हजेर सोत मानता हांवें केलां तेच्याकीन वर्ती कामां करतलो म्हणटा. करेक्ट न्हू. देवाचो पूत आमकां ही पदवी दिवन गेला वो अधिकार दिवन गेला ही अथॉरिटी दिवन गेला. आयज आमी कितली ही अथॉरिटी उजार करता आनी ह्या दोनीपणान आमी चलता. जे भाशेन आमकां देवाचें उतर म्हणटा की आमकां काळोखांतल्यान उबारून ताणें आपणाच्या पुताच्या राज्यान घातल्या म्हणटा. जेजूच्या राज्यान. राज्य म्हणजे कितें? किंगडम. तेच्या पुताच्या राज्यान घातला. राज्य आहा थिंगाचो राज आहा वयव ना. सो आमी त्या राज्याची भुरगीं. सो जेन्ना एका राज्यान भुरगीं जियेता गरीबसाणेन जियेतली, पिडेन जियेतली, दुकान जियेतली, उणेपणान जियेतली ना. कित्याक राज्यान सोगलें म्हणजे सोगलें इन अबांडन्स दिवन दवरलेलें आहा. पूण फकत तें आमकां दिसती पडना कित्याक आमकां उतराची आजुनी बरी करून वळोवंक आमकां मेळोंक ना. समजता. जें कितें दोळ्यांनी आमकां उणें दिसता ओत्मीक वाठारांत तें कांय उणें ना पूण सोगलें देवान दिलेलें आहा. Ephesians 1:3 आमकां कितें म्हणटा? God has blessed us with every spiritual blessings. Yes or no? सोगले ओत्मीक वाठारान देवान आमकां सोगलें दिवन दवरलेलें आहा. आयज आमकां दिसता कितें ओत्मीक वाठारान आहा आमी रावता फिजिकलान. सो आमकां फिजिकलाची खबर सांग ओत्मीक आमकां नाका. येस. उतर म्हणटा God has blessed us with every spiritual blessing. No. So we would tell God, you should give us something in physical. Why in spirit? Correct. कितें टेम्पररी आनी कितें इटर्नल? सांगा पळोवया. घोडे बोरीचें कितें दिसता तें आनी सासणाक तोकता तें कितें दिसना तें. ओत्मीक वाठारान आमकां सोगली देणी देवान दवरलेली हा. अनसीन ओत्मीक वाठारान देवान आमकां सोगली देणी दवरलेली हा. आयज ती आमी तोंडांतल्यान उच्चारून दिसना त्या वाठारांतल्यान दिसता तातूंत घोडोवन हाडपाक. पूण कशी घोडोवन येतली जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारतली. जें कितें आमची गरज आहा जी कितें आमचें नीड आहा आमी उलोवंक जाय. समजता. जे भशेन सुरवातेक आमी पळयलां सोगलें आमी शिकलां. आय रिमेंबर. आय डोंट नो वेदर यू रिमेंबर. आमी शिकल्या जेनेसीस 1:3 आमी कितें म्हणटा? द अर्थ वॉज वॉइड विदाउट फॉर्म. येस और नो. एंड डार्कनेस वॉज देर. सोगलें आसलें जें सारकें ना पळय तें. आनी देव कितें म्हणटा? हें सारकें ना तें सारकें ना. देव कितें उलयलो आपणाक जाय तें. पूण आतां जाय तें खंय आहलें दिसना त्या वाठारान. येस और नो. कित्याक आमकां हिब्रूज 11:3 आमकां कितें म्हणटा? दिसना थिंगांतल्यान सोगलें दिसता तें घडोवन आयलां. येस और नो. एवरीथींग इज कम फ्रॉम अनसीन टू सीन. सो हो उजवाड पासून खंय आसलो काय देवान उलो मारला तो? उजवाड जा. उजवाड खंय आसलो? दिसना तातून. सो दिसना थिंगाच्यान दिसता तातून हाडपाक कितें करूंक जाय? उलोवंक जाय. सो आयज देव तर उलयता तुवें आनी हांवें कितलें उलोवचें पडलें? करेक्ट न्हू. पूण आमी कितें उलयता? जे जिवितान आमच्या परिस्थिती घडटा आमी ती परिस्थिती उलयता. जें कितें आमच्या जिवितान जाता आमी तें सगलें उलयता. पूण आयज पासून तरी आमी सारको निचोव केला म्हणजे तो निचोव केन्ना जाता? तें कॉन्फिडन्स आमकां केन्ना जाता? ओन्ली वेन वी कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. आमकां कॉन्फिडन्स आमचें केन्ना वाडटा? जेन्ना आमी उतरान दीस आनी रात आमी रिगोन रावता. कॉन्फिडन्स आमकां केन्ना जाता? आमकां दोयरपण केन्ना येता? जेन्ना दीस आनी रात त्या उतराचेर आमचो नियाळ आसता. देवान जेन्ना जोशुआचेर सगलें रिस्पॉन्सिबिलिटी आयली तेन्ना तो कितें जाता? तो भियेलेलो दिसता. कित्याक आमकां अशें दिसता तो भियेलेलो? गॉड म्हणटा न्हू, डू नॉट फियर. येस और नो. डू नॉट फियर. बी स्ट्रॉंग एंड करेजियस. बी स्ट्रॉंग एंड करेजियस. गोटायेन राव आनी करेजियस इज वॉट? धीरान दोयरान रायट. करेजियस राव म्हणटा, गोटायेन राव म्हणटा. हें देव तेका गोटाय दिता आपल्या उतराची. करेक्ट न्हू. गॉड टेल्स हिम बी स्ट्रॉंग एंड करेजियस, फियर नॉट. बोल्डफूल. ओके, प्रेज गॉड. सो आमकां दोयरान राव म्हणटा. पूण आमचेर जेन्ना परिस्थिती आतां ह्या पोरजेक एका प्लेसींसान दुसऱ्या प्लेसीर मोजेसान हाडली. करेक्ट. विल्डरनसान ओरोण्यांत कोणें हाडली? मोजेसान. आतां ओरोणांतल्यान बासायल्या त्या देसान व्हरपाचें काम कोणाचें आहलें आतां? सेकंड जोशुआचें. करेक्ट. आतां कसो व्हरतलो?
मोजेसाक तांच्यांनी कान दिवंक ना, सारको पाळो दिवंक ना, ग्रंबल केले, कंप्लेन केले, ममर केले, दांत किडलायताली, गुणगुणटाली ती. करेक्ट न्हू? हे सगळें आयकोन देव रागाबोरीत जातालो. कित्याक कितलें म्हूण हेंचें करचें आनी ही म्हजेर दुबावतात. करेक्ट न्हू? देव खुशाल आसलो? देव म्हणटालो आपल्याक ग्रीव केलो, आपल्याक तांच्यांनी सॅड केलो, मानी नासलें उतर. इतली देवाची ओचोरयां पयलीं, तोरी आसतना तांकां दुबाव. आयज पासून आमी जेजू उद्देशी जायती ओचोरयां पासून आमच्या जिवितांत तर आमी पयलीं आमी पासून केन्ना केन्ना तेच पोरजे भशेन जातात. जायनान? जाता. निराशी जातात, रागार जाता. निराशी जावप, रागार जावप, फुगार जावप, आमी कंप्लेन करप, उणेपण दिसता तें आमी उलोवप. म्हणजे कितें? आमी तोच भाग घेता जे पोरजे इस्रायल पोरजेन ओरोण्यान घेतलेलो पळय ते भशेन. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा, धिरान राव, गोड राव, घोटायेन राव, करेजियस राव. हालेलुया. बिलीव, सोत मान, विश्वास दवर, ही सगळी बरवोसो दवर, विश्वास कर, घोटायेन राव, भिये नाका, ही जावन आसा देवाची उतरां आमकां. आयज एका एका उतराक आमी कान दिवंक जाय. हे कशें जातलें? इट्स नॉट इजी. हांव म्हणना हें सारकें सोंपें आहा, उतराक कान दिवंक जाय, कान दिवंक जाय, इजी जातलें. ना ना, हें कशें जातलें? जेन्ना आमकां एक सांगाती दिला ताणें. कोण तो? तेजो आदार घेतात आमी. डू यू टेक हीज हेल्प? यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू? यू रियली टेक हीज हेल्प? ओके. इन एवरी डिसिजन? प्रेज गॉड. देन इट्स गुड. And how do you know it's him only? I see result, I see success. You see success in result. Praise God, praise God. Thank you, Jesus. Okay. So, वो शाराती आमकां दिला, वो सांगाती आमकां दिला, तेज्या आदारान आमकां सगळें आमच्या जिवितान घडोवन येवंक जाता. तो नासतना जावचें ना. तेका लागून देवान ताका आमकां दिला. आयज आमी पळयता, 2 आमी स्क्रिप्चर पळयले की देवान आमचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ताणें वंपून दिलो. करेक्ट? आतां हें आमी बाय हार्ट जाणा, पूण खरेंच आमी तेज्या पुताचेर रावतात काय, ती हाव टू डिपेंडंट रावतात काय, ताचेर आमी पातयेवन रावतात काय आमच्या जिवितान, ताका आमच्या जिवितान आमी पयलो वयलो जागो दिता काय. जायते पाटी देर आर 2 थिंग्स आमचे कडेन उलयता आमच्या भितरल्यान. एक जावन आसा आमच्या आत्म्याचो भाग आनी दुसरें जावन आसा आमचो कुडीचो भाग, वीच इज आवर फ्लॅश, आवर थिंकींग, आवर मायंड. येस? आनी दिसांतल्यान आमी आमचें मायंड उलयता तेजेर आमी कितलें ध्यान दिता. वी मायट से आमी नो आपूण हांव ओतम्यान चलतां जावं उतराचेर चलता आमी म्हणटा, बट एट द सेम टायम आमचें एक्शन आहा पळय त्या एक्शनाचेर गमता की आमचें डिसिजन आमच्या ओतम्यांतल्यान आहा वा आमचें डिसिजन आमच्या मनांतल्यान आहा. समजता? तेका लागून हे मनान आमचो कब्जो घेवचो न्हय म्हूण आमी दीस आनी रात ह्या उतरान चलचें. पयले सुवातेर आमी पळयलां की देवान आमचो कितलो मोग केलो. ह्या मोगाचो दीस आनी रात आमकां नियाळ आसपाक जाय ताच्या उतरांतल्यान. तुमकां केन्नाय सिकनस येता? येता? कोणाक येना? सगल्यांक येता? ओके. तें येयल्या उपरांत तुमी कितें करतात? देवाचें उतर घेता. फॉर एग्जाम्पल जालें म्हणटा आनी ओके मागीर फियर येना? प्रेज गॉड. ओके. तें जाल्यार आतां ह्या भयणीची खबर. तुमकां उरलेल्यांक केन्नाय दुयेंस जाता? जाता. दुयेंस जाल्या उपरांत मागीर आमी कितें करता? It happens for everyone, but everyone will do the different things, no? Not everybody will do like that same sister. She speak 1 Peter 2:24, she says. What about the others? Yes, sister, you want to say something? सांगा. कितें करतात आमी? कस कोणाक? Okay. When you get sick, you do that. And after that? You pray to God to heal you? Not at least expected this from you. So you pray to God to heal you? Okay, when you see the symptom, fear comes. आकांत येता? ओके. आनी दुयेंस जाता तेन्ना मागीर कितें करता आमी? देवाक कितें म्हणटा आमी? हें कित्याक धाडलां म्हजेर? हें कित्याक धाडलां? क्वेश्चन. तूं म्हणटा हें कित्याक धाडलां? तें म्हणटा हील अस. ओके. तुमी कितें म्हणटात? दुयेंस जाता तेन्ना? You just give thanks to God. In every situation we have to give thanks to God.
ना ना आतां कळ्ळ्या उपरांत म्हणटा हांव कळ्ळ्या उपरांत पयलीं खबर न्हू कळ्ळ्या उपरांतूच यू से प्रेज गॉड बिकॉज ऑफ द सिकनेस हां वाय डू यू से प्रेज गॉड आं ओके आनी आतां आतां उतर कळ्ळ्या उपरांत ओके हां प्रेज गॉड म्हणटा यू आर नॉट कॉपींग हिम नो बिकॉज ही इज सेईंग दॅट ओके 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 सो आमकां देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली पूण केन्ना आमकां दुयेंत येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा एक भयण म्हणटा आपूण 1 Peter 2:24 उलयता ओके 1 Peter 2:24 उलयता आनी एक भाव म्हणटा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरी जाली ते म्हणटा हिलर्स ओके आतां फाटल्या दिसांनी म्हजेरूय हो प्रेशर आयलो ओके सेम प्रेशर आतां तुमी म्हणटा जे तुका इजी सिस्टर तूं प्रीच कोत्ताय न्हू एनीबडी सेईंग लायक दॅट ना वॉट यू वूड से when I fall into that situation might be what easy might be easy not at all especially when it comes to your children भुरग्यांचेर जेन्ना कितें येता तेन्ना it's not easy it's a battle it's a challenge it's a battle at that time so म्हजेरूय हे भाशेची परिस्थिती आयली फाटल्या दिसांनी आनी आतां हांव पळयतां सिट्युएशन आतां सीन पळयतां म्हज्या दोळ्या मुखार जाता म्हज्या भुरग्याक लागून हांव पळयतां बट एवरी डे एवरी डे वर्स जाता एवरी डे सुबेज जाता आनी हांव एवरी डे म्हणटा 1 Peter 2:24 म्हणटा पाती येता कन्फेस कोत्ता सिट्युएशन चेंज जावंक जाय न्हय कांय जायना प्रेशर येता आनीक एवरी डे म्हणटा आयचे रातीक बरें न्हिदतलें जातलें प्रे केलां खंय आख्खी रात जागे बसलां हांव सिट्युएशन हँडल कोत्ता पळयतां भुरग्याक कश्टावता आतां कितें करपाचें 1 दीस गेलो 2 दीस गेले 3 दीस गेले 4 दीस गेले 5 दीस गेले 5 दीस जाले 5 दीस म्हणल्यार बरें जावपा जाय न्हू तरी आनीक वर्स जाता आतां कितें करपाचें आतां कितें करतली उतर तर सांगता बरें जालें फिजिकली रिजल्ट तर दिसना आतां कितें म्हणपाचें आतां पुरो 1 Peter 2:24 गॉड प्लीज हील हेर अहें म्हणपाचें हां हे भाशेन करपाचें काय ना भावार्थ म्हणजे कितें दिसना तेजेर विश्वास करप बट वेन इट हॅपन्स टू यू युअर सेल्फ आतां म्हाका पासून तर जाता जाल्यार हांव म्हणपी कॉन्फिडंटान चल म्हणूंक जाता चल बरें जालें हांव पूण जेन्ना भुरग्याचेर येता त्या टायमार म्हाका खरेंच आब्रामाचो उगडास आयलो ज्या टायमार देवान सॅक्रिफीस मागले ताच्या पुताचे कशे परिस्थितीन आनी कशा काळजान देवाचेर पात येवन तो बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन फुडें सरलो जे भुरगे ताका जाय ते जाणटे पिरायेचेर जावं व्हडले पिरायेचेर हें जावंक जायना त्या टायमाचेर हें भुरगें जालेलें आनी आयज देवान ताचें जेन्ना सॅक्रिफीस मागलें आनी हो बापूय त्या भुरग्याक घेवन सकाळ घोडे उठोवन तो वयता कितें स्वत मानता देव मेलेल्यांक जिवीत दिता तसलो देव हो हें चिंतून तो बापूय फुडें सरता आनी भुरग्याक घेवन वेता ताचो भावार्थ आनी ह्या टायमार हांव म्हजी परिस्थिती पळयता म्हज्या भुरग्या उद्देशी जें म्हाका सिट्युएशन सारकें बिगडलेलें दिसता सारकें दिसना पूण एक उतर म्हणलें देवा तुका हांव आर्गां दितां तुजी काकूच सासणांक तोखता पळय तसली युअर मर्सी एंड्युअर्स फॉर एवर हांवें म्हणलें प्रेज द लॉर्ड युअर मर्सी एंड्युअर्स फॉर एवर आतां 1 Peter 2:24 हांव स्वत मानता उच्चारलें हांवें म्हणलें तुजी काकू जी सासणाच्या सासणांक तोखता पळय तसली आनी तूं आमकां मरण दिवंक येवंक ना पूण तूं आमकां जिवीत दिवंक आयला हे भाशेन कितें सिट्युएशन म्हाका दिसती पडटा हांव म्हणलें ह्या आब्रामाच्या भाशेन जे भाशेन तुवें ताका सोकोत दिली की दिसता तेजेर टू बिलीव अगेन्स्ट होप येस जें दिसता तेजेर स्वत मानप न्हय पूण दिसना तेजेर आनी दिसना तें कितें आमची पेखवणी दिसना तें कितें आमचें बरेंपण दिसना तें कितें आमची सुटका दिसना तें कितें आमचें जैतिवनपण जेजू क्रिस्ता उद्देशी जें आमचें सगलें पूण जेन्ना हे भाशेची परिस्थिती येता आमकां इजी आसना पूण हे एक्चुली फिजिकली इफ यू सी इट्स डिफिकल्ट पूण द मोर यू रिमेन फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड इट्स लायक नथींग फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट डुईंग एनीथींग विथ युअर एबिलिटी तुज्या वस्तोंगी तूं कांय करिना तुज्या भावार्थ पासून तुज्या वस्तोंगी न्हय भावार्थ पासून हो कोणाचो देवाचो कसो येता उतर आयकोन आनी आयकोन
त्या दिसांनी एकूच म्हाका घोटाय आनी शोक्ती आहली कानान देवाचें उतर घालून दीस आनी रात तें उतर आयकोन त्या उतराचेर 24/7 हे उतर आयकोन हे झूज जे आसले थोड्या टायमाचे हे उतराचेर पातयेवन रावन उतराचेर भावार धरून त्या भावार्थांतल्यान आमकां घोटाय येता म्हणटा पळय कसली सुपरनॅचरल पदवी येता आमकां घोटाय येता येसो न्हू देवाचें उतर जावन आसा कितें जिवे एक्टीव दोनी वाटेने पाजलेले तोर्सा देखीन ओतीक धारेचे ये सोनो हे जावन आसा देवाचें उतर सो हे देवाचें उतर जेन्ना आमी दीस आनी रात आयकता तेन्ना की आमकां दिसता तेजेर स्वत मानपाक आमकां आनी उरोना पूण दिसना तेजेर स्वत मानपाक आमकां सुपरनॅचरली देव आमकां पदवी दिता घोटाय दिता ताकद दिता समजता सो जायते पाटी आमचो फॉल केन्ना जाता जेन्ना परिस्थिती आमच्या अगेन्स्ट येता आमी ते स्वत मानता आनी मागीर सैतानाक आमच्या जिविताचेर कब्जो मेवता येस नो टू whom you yield yourself तो तुजो कोण जाता दोनी जाता तुजे दोनीपण चलयता येस नो इन रोमन 6 आमी पळयता तूं कोणाक तुज्या जिविताचेर पदवी दिता जावं जिविता तूं तेजेर yield जाता तूं आयकता तो ताळो जाता तुजो दोनी तुजेर दोनीपण चलयता सो आमी चोत्राय धरूंक जाय कोणाच्या ताळ्याक आमी yield जाता कोणाच्या ताळ्याक आमी भावगता त्या प्रमाणे आतां उतराच्या देवाच्या उतराक तर आमी कान दिता देवाच्या उतराक तर आमी yield कोता पवित्र आत्म्याच्या आवाजाक तर आमी yield कोता जाल्यार देव आमचेर दोनीपण चलयता पवित्र आत्मो आमचेर दोनीपण चलयता येसो न्हू पूण डिपेंड आहा कितें आमी कोणाच्या ताळ्याक कान दिता करेक्ट आतां जेन्ना हांवें म्हटलें तुमकां विचारलें आमचेर दुयेंसाची परिस्थिती येता तेन्ना आमी कितें करता पयलीं सुवातेर आमी भिरांतीन भोगतलीं करेक्ट फाल्यां वचोंक जाय टेस्टींग करपाक अशें आमकां चिंतना येना मागीर फाल्यां वचोंक जाय टेस्ट करपाक रिपोर्ट कितें येतलो काय करेक्ट तें आनी टेंशन रातभर न्हिदोय ना थोडी करेक्ट फाल्यां टेस्टींग आयज रातभर जेमना येसो न्हू आनी टेस्टींग करच्या टायमार आनीक भिरांत कितें जायत काय कित्याक सिमटम्स तर दिसती पडल्या करेक्ट येसो न्हू आसात तुमी जागी आहात सगलीं जागी आहा ती हालेलुया म्हणत सगलीं आहा तर ओके 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 प्रेज गॉड सो आयज आमच्या जिवितान आमकां बॅटल कितें जें दिसना तेजेर देवाच्या बासावणेचेर आमी थिरायेन काळजीदारान आमी त्या बासावणेचेर आमी थीर उबी रावपाक जाय एक हातयार घेवन हातीन तें जावन आसा भावार्थ सारकें भावार्थ नासतना दिसना तेजेर आमकां विश्वास करपाक जातलें भावार्थूच म्हणचे दिसना तेजेर आमी स्वत मानप हालेलुया थँक यू जिजस आमी एक इन्सिडंट पळोवया पळयत पुस्तकांतल्यान जेन्ना जेजू उरपोस पोरसा जेजू फाटल्यान वेता एका दोंगराक वेता आनी जेजूचे बरी खबर आयकोंक बसता जाणा तुमी तें दोंगराचेर बरी खबर आयकोंक बसता मागीर सांजेचो वेळ येता आनी तांकां जेवण आमकां हुस्को कित्याचो जेवणाचो येस आमी खंय वयता थिंगा जेवण आसतलें पयलें आमकां येस पोटाचें जावंक जाय न्हू जाय नाल्यार शितीर खंय सगलें मग कोण रडटा म्हणटा न्हू मागीर आमी पोटान हांव नको तें आनी तशें कित्याक म्हणलां काय खरेंच आसता काय कावळें प्रेज गॉड थँक यू जिजस ओके कॅन वी गो टू मार्क 6 तें कित्याक म्हणटा काय अशें तुमी जाणा कोण कावळ्यांचो पूण त्याच सुकण्याचें नांव कित्याक दिलां तर केन्ना हांव चिंत्ता हेच सुकण्याचें नांव कित्याक दिलां काय कित्याक म्हाजे तर केन्ना आवाज येवंक ना ते भशेन ओके गो टू 30 स्टार्ट फ्रॉम 31 or 30 यू कॅन स्टार्ट जायत 30 30 वर्स 30 6 मार्क 6 वर्स 30 प्रेज गॉड संवसारीक खबराक बरी आमी एक्टीव जातात न्हू जागी जातात आतां उतर पळोवया ओके Jesus feeds the 5,000 and the apostles gathered themselves together unto Jesus and told him all things both what they had done and what they had taught. Go down go down more down 33 okay
ओके, ही आतां आमी 34 वाचया. हांगासर सिट्युएशन कितें, हांगासर कितें इन्सिडंट आहा. जेजू 5,000 लोकांचे तांकां जेवण दिता, 5,000 लोकांक. ओके, सो आतां जेजू जेन्ना त्या दोंगराक वेता आनी जायते लोक म्हणटा ताच्या फाटल्यान लोक वेता. जेजू वेता थिंगा लोक कित्याक धांवतालो काय जेजू फाटल्यान? कित्याक धांवतालो काय? आयकोलेलें न्हू. ती वस्तोरी कित्याक गेली काय तेच्या आंग वस्त्रां घातलांक? कित्याक तो पेकोवणी दिता. जायरस कित्याक गेलो काय? कित्याक म्हज्या दुयेक तो बरो कोत्तलो म्हूण. तो कोडकार कित्याक गेलो काय? कित्याक तो म्हाका बरो कोत्तलो म्हूण. तो बार्टिमेस कित्याक उलो मारता काय? कित्याक जेजू म्हाका दोळे दितलो म्हूण. येसो न्हू. सो पेकोवणी जायते हें सगळें आयकोन लोक ताच्या फाटल्यान धांवताले. आतां 34 आमकां म्हणटा, अँड जीसस वेन ही केम आउट सॉ मच पीपल अँड वॉज मूव्ड वीथ कंपॅशन. आतां हे लोक ताच्या फाटल्यान धांवून येता. बुकेलेले आयज आमी सगळीं शेणलेलीं आहा, बुकेलेलीं आहा. येसो न्हू. उतर नासतना आमी सगळीं सांडोली आनी बुकेलेलीं. पूण आयज जेन्ना आमकां जेजूची बरी खबर आमकां समजोणी आयल्या, आयज आमी तरी बुकेलेली आनी तांणेलेलीं आहा काय? नवी आयल्या ती म्हणत वय. आनी जी आमी आतां आयकोन आयल्या जाय तो तेप जाले उतर आमकां सगल्यांक खबर आहा. क्रिस्ता सोवें आमी कितें आपणावन घेतला वा मेळोवन घेतला. कोणा सोवें? क्रिस्ता सोवें. आमचें कांयच योगदान ना हेतून. हें सगलें कोणें आमकां मेळोवन दिलां? कोणें म्हणलां खुर्साचेर इट इज फिनिश्ड? जेजून म्हणलां. आनी ताच्या सोंपलेल्या वावरांतल्यान ताणें आमकां सोंपप म्हणजे कितें एक्चुली? संवसारी नदरेन काबार जावप म्हणजे कितें? संवसारी नदरेन जेन्ना काबार म्हणजे कितें? काबार न्हय आनीक ना. येसो न्हू. पूण जेन्ना जेजू म्हणटा काबार म्हणजे थिंगाच्यान आमच्या सगल्या वर्तेपणाची, भरपूरपणाची, इन अबांडन्साची सुरवात आमची. समजता? कांयच उणें ना. ताका लागून देवाचें न्हू खरें सांगता, देवाच्या राज्यान कितेंच उणें ना म्हणटा. पूण कितें? जेन्ना आमी संवसारी नदरेन, संवसारी दोळ्यांतल्यान जेन्ना आमी पळयता आमकां सदांच उणेंपण दिसता. येस, जेन्ना जेजू पासून खुर्सार उमकोळटालो कितें दिसलें? उणेंपण. आतां सगलें काबार. वो आमकां जो बरवसो दिवंक आयलोलो वोच खुर्सार मोत्ता थंयसर. आमकां आनी कितें साल्वार करतलो? येसो न्हू. अशे भशेन मनशाचें चिंत ना जेन्ना आमी संवसारी नदरेन पळयता. पूण जेन्ना आमी ओत्मीक नदरेन पळयता, देवाचे नदरेंतल्यान पळयता, देवाच्या उतराच्या नदरेंतल्यान पळयता, ज्या जाग्यार जेजू म्हणटा इट इज फिनिश्ड, थिंगाच्यान आमच्या सगळे फुलनसाची, सगळे भरपूरपणाची जावं इन फुलनस म्हणजे कितें ब्रदर? वर्तेपणाची, भरपूरपणाची आमची सुरवात जाता. येस, जेजून ज्या जाग्यार सोंपयलां थिंगासान आमची सगळी सुरवात. कांयच आमकां उणें ना. जेन्ना तो सोमी आमचो दोनी सोमी आनी गवळी म्हूण आमी मानून घेता, त्या वेळार सान आमच्या जिवितान आमकां कितेंच उणें ना. अंडरस्टँड? आतां अँड जीसस वेन ही केम आउट ही सॉ मच पीपल अँड वॉज मूव्ड वीथ कंपॅशन. एक दोयाळायेन तो बोल्लो त्या लोकांक पळोवन. कित्याक? सांडलेलो लोक. जेजू म्हणटा न्हू आपूण सांडलेल्या खातीर आयला, बुकेलेल्या खातीर आयला, तांणेलेल्या खातीर आयला. वय ना? जी कोण काळोखान आहा तांकां उजवाड दिवंक हांव आयला, कोण दुयेंसान आहा तांकां पेकोवणी दिवंक आयला, जी कोण बांदपासान आहा तांकां सुटका दिवंक हांव आयला. येसो न्हू. पूण आमी तें सगलें मानून घेवपाक आमकां पयलीं अणभव आसूंक जाय आमची परिस्थिती कितें आहा. समजता? जरी तर आमी दुयेंतान आहा, वय हांव दुयेंतान आसा खरें, पूण जेजू आयला म्हाका पेकोवणी दिवपाक. जरी तर आमी कसल्याय बांदपासान बांदून आहा जाल्यार आमकां अणभव आसूंक जाय, वय हांव बांदपासान बांदून आहा, पूण जेजू आयला म्हाका सोडवण दिवपाक. येसो न्हू. ही पयली वळख आमी एक खालतिकायेन, एक उदार मनान आमची जी गरज आहा ती आमी मानून घेवपाक जाय. आतां ही सगळी पोरजां ताच्या फाटल्यान धांवली कित्याक? तांकां गरज आहा. येसो न्हू. आनी तांची गरज आसा म्हूण ती जेजू फाटल्यान धांवता आनी जेजू तांकां पळोवन एका दोयाळायेन हें जालो म्हणटा. ही मूव्ड वीथ कंपॅशन. एक काकुतायेन, एक हाव टू से इन कोंकणी, चुरचुरे कशे दिसले तांचे गरजेचे. ती सांडलेली, तांकां दोनी ना, शिपडलेली पोरजां. जीसस मूव्ड वीथ कंपॅशन टुवर्ड्स देम बिकॉज दे वर एज शीप नॉट हॅविंग अ शेपर्ड अँड ही बिगेन टू टीच देम मेनी थिंग्स. जेजू इतली तांची काकूट आयली आनी एक चुरचुरे कशे आयले की ही पोरजां जावन आसा शेणलोली, शिपडलेली आनी अशी शिपडलेली पोरजां एका हिंडा भाशेन म्हणटा, मेंढऱ्या भाशेन तांकां गवळी ना. समजता? आमच्या जिवितानूय जायते पाटी एका परिस्थितीचेर आमी पावतेली. आमकां सगळी फॅमिली आहा, तरी आसतना आमकां कितें दिसतलें आमी शेणले आनी आमकां कोण ना असो. समजता? हे भाशेन आमकां चिंतना एक सोयतान आमकां त्या चिंतनांनी पावयता, त्या परिस्थितीचेर पावयता. पूण आमी रोखडेंच जाणा जावंक जाय आमचो गवळी जावन आसा कोण? तो जेजू. तो दोयाळायेन तो म्हाका पळयता. समजणी येता? हालेलुया. अँड ही बिगेन टू टीच देम मेनी थिंग्स. नाव गो टू 35 वर्स.
And when the day was now far spent, his disciple came unto him and said, This is a desert place, and now the time is far past. Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. आता हे डिसायपल कितें म्हणटा, शीस कितें म्हणटा, डिसायपल कितें म्हणटा, हां तांकां धाड तांकां वचून तेंचें जेवण सोदून दी. आतां एका वाटेन डिसायपल आहा जे तूं आनी हांव, जे नॅचरल आमचे नॅचरल मायंडान आहा, जे दिसता ते स्वत मानता तातून आहा. ऑल ओके? हां, दिसता तातून आहा, करेक्ट. आनी त्या जाग्याचेर जेजूय आहा, पूण आतां डिफरन्स पळोवया, फरक पळोवया, अंतर पळोवया जेजू मध्ये आनी ताज्या शिसा मध्ये. आयज अंतर पळोवया जेजू देवाच्या उतरा मध्ये आनी आमच्या चिंतना मध्ये. समजता? तीच परिस्थिती ती. आयज हांगासर कितें म्हणटा, जेजू जेन्ना आख्खी पर्ज आपल्या फाटल्यान येता ती पळयता, आनी जीजस मूव्ड वीथ कंपॅशन, बिकॉज ही लूक अन टू देम एज इफ ही हिंडा हांकां गोवली ना, ही शेणलेली आहा. समजणी येता? ही हिंडा आमची हांगासर आयल्या, हांकां गोवली ना, सांबाळपी ना, पूण ही शिंपडल्या. आनी तें पळोवन जेजू काकुत्सारान तांकां पळयता, एक दोयाळायेन तांकां पळयता. आनी आतां कितें जाता, सांजेचो वेळ लागीं पावलो, आनी आतां शीस म्हणटा हांगासर कांय लागीं ना, तांकां सगल्यांक गांवांत धाड, तांकां वचून तांचें जेवण सोदून दी. पळोवंक अशी जाल्यार गजाल सारकी न्हय. येसो न्हू, कितें उपाशी दवरतलें आख्खो दीस आनी रात. सो कितें करचें पडलें, तांकां जेवून येवनी, ओ तांकां जेवंक वचोनी. हें आतां कोण पळयता? शीस पळयता. आतां जेजूची नदर जावं जेजूची चिंतप ओ जेजूची कोरणी ह्या सुवातीचेर. आयज जेजू हांगासर कितें करता तेजेर आमी ध्यान मन दिवया. आनी आमच्या जिवितान आमी एके भशेन जायत्यो परिस्थिती येता, जायते आमच्या जिवितान सिट्युएशन्स येता की आमकां उणेपण दिसता, करेक्ट. आतां हांगासर शिसांक उणेपण दिसती पडलां, वय ना, उणेपण दिसती पडलां म्हणटा आनी कितें म्हणलें, तांकां धाड घरा. आतां तुमच्या घरान तांदूळ ना आनी कोण तुमगेर येवंक सोदता, सारकी तुमी कितें म्हणटली, आनी कांयच ना हाडपाक. आमी म्हणची ना कितेंय निमित करून आयज नाका, आमी घरा ना, काडटलें उपाशी घालतली, कितेंय तरी आमी सांगतली आयज आमी घरा ना, फुडल्या विकान यो. येस हो नो, हो हाडटल्यान उपाशी दवरतली. केलां कितें गे तूं आसता म्हूण. बरी आसली ती. सो आतां जरी तर घरान कांय ना आनी कोण तरी आमगे जायतीं जाणां येवंक सोदता, आमी घरान हाडटलीं. ओ घरान कांय ना, आमी घरान पार्टी दवरतली, वस्तू ना घरान, सेलिब्रेशन दवरतली. कित्याक दवरची ना? कित्याक आमी कितें स्वत मानता, दिसता सगळे धोबे खाली. येसो न्हू, दिसता कितें आमकां, सगळे धोबे एम्प्टी आहा, तांदूळ ना, दाव ना, कांय ना. सो लोकांक आपयतलीं जेवणाक. जर कोणी येता म्हणून जाल्यार यो म्हणटली. ओ कितेंय तरी आमी आयडिया करून लोकांक ते कोण येवंक सोदता ताका म्हणटली आयज नाका, फुडल्या विकान पळोवया, ह्या विकान हांव मातशें बिजी आहा. येसो न्हू, खरेंच बिजी आहा आमी, ओ घरान धोबे खाली आहा. घरान धोबे खाली आहा खंय सांगतली आमी, म्हणटली ह्या विकान आमी बिजी आहा, घरान आहा, नेक्स्ट विकान पळोवया. येस, ओ मे बी नेक्स्ट मंथ वील सी. करेक्ट न्हू? कित्याक लागून आमी अशें म्हणटा काय, कित्याक आमी दिसता तेजेर आमी सोत मानले, एम्प्टी आहा. आतां हांगासर शिसांची मिस्टेक आहा, जेवण तर ना न्हू, मागीर कितें करुया, हांकां धाडलेलें बरें न्हय. पयलेच सांगतात ते जेजूक, धाड तांकां हांगासर जेवण ना, लेट देम गो एंड फायंड देम सेल्फ, जेवण तांकां सोदून दी म्हूण. आनी आतां पळया, सेंड देम अवे दॅट दे मे गो इन टू द कंट्री रावंड अबाउट एंड इन टू द विलेजीस एंड बाय देम सेल्फ ब्रेड, फॉर दे हॅव नथींग टू ईट. आतां 37 कितें म्हणटा पळय, ही आन्सर्ड एंड सेड अन टू देम, गिव यू देम टू ईट. हें कितें जेजूचें कितें सांगणें, गिव यू देम टू ईट. कितें म्हणटा तो? आतां त्या शिसांनी कितें सांगलां, शिसांनी कितें सांगलां, जेवण ना तांकां धाड. जाणा जावन आतां जेजू कितें म्हणटा, जाणा जावन जेजू कितें म्हणटा, मागीर कितें उलयता काय जेजू, तुका खबर ना जेवण ना म्हूण. आर यू अंडरस्टँडींग? समजता? डिसायपल रियली, हां, डिसायपल्स शीस सांगता जेवण ना, खरेंच नासलें. येसो न्हू, आमकांय खबर आहा आतां, आमी जाणा न्हू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, खरेंच नासलें. नासतना पासून जेजू कितें म्हणटा, गिव यू, तूं दी. जेजू कितें म्हणटा, तूं दी. गिव यू देम टू ईट, तूं तांकां जेवण दी.
ह्या शिसाक तो सांगता, डिसायपलाक तो सांगता, तूं दी म्हणटा. आतां खंयचें दी म्हणटा काय जेजू? कितल्या लोकांचें तो पोट भरलें ताणें? दादलेच आसले 5,000, तांच्यो बायलोय आसतल्यो 5,000, आनी मागीर तांची भुरगीं आनी नेण्टी जाणटी सगलीं कितलीं जातलीं? आय थिंक इट वूड बी मोर देन 10,000. येस, इतल्या लोकांक जेजू म्हणटा जेवण दी. आतां कितें चिंतपाचें शिसांनी? कितें सांगता जेजू? डजंट मेक सेन्स. कांय सेन्सूच ना कितें सांगता हो जेजू. करेक्ट न्हू? आयज आमकां जायना दुयेंत तर सारकें हा, मनीस पडला ICUन आनी समबडी इज कमींग एंड टेलिंग बाय द वुंड्स ऑफ जीसस ही इज हील्ड. Yes or no? When somebody is really not well and you are going there and telling them, speak 1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus you are healed, and that person would be saying जेवण ना काय ना आनी तूं सांगता तांकां जेवण दी. Are you following this? ही समजणी येता? आमकां जेन्ना आमच्या जिवितांत जर उणेपण हा, गरीबसाण हा, लोनान हा, क्रेडिटान हा, and somebody is coming and telling a person who believes in the word of God and believes in Jesus is coming and telling us, you believe that God has supplied all your needs according to his riches, and you would be saying, standing there and saying, my account is empty, the people are coming at my door and asking the money, and you are telling me to believe that God has supplied all your needs from where? Yes or no? Exactly, it's the same thing. तांकां खबर हा जेजूक खंयच जेवण ना म्हूण इतल्या हजारांनी लोकांचें, आनी तो आतां शिसांक कितें म्हणटा? गिव यू देम टू ईट. ना फ्रॉम वेर टू गिव? द डिसायपल इज सीइंग द फॅक्ट वेर द फूड इज नॉट देर. बट वॉट जीसस इज टेलिंग देम? तूं दी तांकां जेवण. तुमकां प्रश्न आयला जेजूचेर? म्हाका तर आयला. तुमकां आयला जेजूचेर क्वेश्चन? जेजू म्हणटा न्हू, तूं तांकां जेवण दी. गिव यू देम टू ईट. वे दे नो. प्रिवियस वर्स शिसांनी कितें रिपोर्ट हाडलेलो? लेट्स गो बॅक टू द प्रिवियस वर्स. Previous verse 36, you go. Okay. Send them. Go to the 35. And when the day was, 35. And when the day was now fast spent, his disciple came unto him and said, this is a desert place, and now the time is far past. Send them away that they may go. Go down. Send them away. Now disciple ताका शीस रिपोर्ट घेवन आयला. आतां आमोरी जायत आयल्या, सांज जायत आयल्या. Send them away that they may go into the country round about and into the villages and buy themselves bread, because they know there is no bread. तांकां खबर हा थिंगासोर उंडे ना, जेवण ना, खावप ना. येस ओ नो? ना. डिसायपलांक शिसांक खबर हा थिंगासोर ना म्हूण. आमकांय खबर हा, आमकां पेकोवणी आजुनी ना म्हूण. येस, तुमकां समजता आमी कशे भाशेन देवाचें उतर जें कितें घडलां तें आयच्या परिस्थितीन, जेन्ना आमच्या जिवितान जेन्ना एक परिस्थिती येता, ते परिस्थितीक आमी कशें सोर करून समजणी घेवंक जाय की देवान आमकां सगलें करून दवरलां म्हूण. हालेलुया. आतां हांगासर शिसांक खबर हा, ते म्हणटा तांकां धाड आनी तांकां उंडे तांकां घेवन येवन तांकां खावनी. Let them go and find the food for themselves, and for they have nothing to, look at the last line, they have nothing to eat. तांचे कडेन कांयच ना. शिसांक कडेन हा काय? शिसांक कडेन ना. ओके, सपोज तर शिसांक कडेन ना, तांचेय कडेन ना. जेजू कितें म्हणटा? तूं दी तांकां खावन जेवण. जेजू कितें म्हणटा? तुमी एक पॉज करून नियाल करा. आतां शीस जाणा तांचे कडेन जेवण ना. शिसांक खबर हा आमचे कडेन कांय ना. येस ओ नो? सो दिसपाक कितें हा? कांयच ना. कितें दिसता? ना ते दिसता. येस ओ नो? पूण जेजू आतां कितें सांगता? गो बॅक टू द नेक्स्ट वर्स 37. ओके. ही आन्सर्ड एंड सेड unto them, give you them to eat. And they say unto him, shall we go and buy 200 penny worth of bread and give them to eat? Do you want us to go and buy the food? That means what? Even they don't have the food. Yes or no? आतां ते म्हणटा इतले पयशांचे वचोन आपूण तांकां इतलें जेवण घेवन येवं म्हणजे कितलेशेच लोक आहा. येस ओ नो? म्हणजे जेवण आतां खंयसरूच ना. Now he said unto them, how many loaves have you? Go and see. How many loaves have you? Go and see. And when they knew, they say 5 and 2 fishes. 200 silver coins. Okay, and they and loaves you have, go and see. And when they knew, they say 5 and
2 fishes, and he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. Okay, आता हांगासर कितें म्हणटा, हाऊ मेनी लोव्स हॅव यू, तुमचे कडेन कितले उंडे हा ते तुमी गो एंड सी. अँड वेन दे न्यू दे सॉ 5 and 2 fishes. आता हो जो अकाउंट हा 5,000 लोकांचे देवान 500 men they ate the bread and fishes. 5,000 लोकांक जेन्ना उंडो आनी मासली जेजून दिली म्हणटा 5,000 लोकांची हे खंय सान आयले, हे 5 उंडे आनी 2 मासली पळय कोणा कडल्यान घेवन आयले ते खंय सान आयले, आयकला तुमी केन्ना? What Jesus is telling, he said unto them, how many loaves have you? Go and see. And when they knew, they say 5 and 2 fishes. From where this 5 and 2 fishes came? Can anyone tell? Okay. And where is that account written? In the book of John. जुआच्या पुस्तकार आमी पळयता हे एक भुरग्या कडल्यान धाकटुल्या भुरग्या कडल्यान 5 उंडे आनी 2 मासली मेळ्ळी म्हूण आमकां कशें गमता. हे भुरग्या कडल्यान जुआवाच्या आविस्वरान हे बरयलेलें आहा, जुआवाच्या बुकाचेर हे बरयलेलें आहा. इन द बुक ऑफ जॉन, गॉस्पल जॉनान आमकां बरयलेलें आहा एक ल्हानसो भुरगो. आतां एक ल्हानसो भुरगो देवाचें उतर म्हणटा तुमी तर स्वर्गीच्या राजान भितर सोरोंक जाय आमी कोणा भशेन जावपा जाय, कोणा भशेन? धाकटुल्या भुरग्या भशेन. 6 John 6. ओके, जॉन 6 आमकां मेवता की एक धाकटुल्या भुरग्या कडल्यान 5 उंडे आनी 2 मासल्यो मेवता म्हूण हे जुआवाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. ओके, सो आतां आमी हांगासर कितें पळयता, इतलो लोक आयलो पूण पोटाचें चिंतून जावं कितें खावंक जाय म्हूण चिंतून कोण आयलो घेवन इल्लेशें उण्यांतल्यान उणें एक धाकटुलो भुरगो. तुमकां दिसता जेजू खबर नासली? हा, तुमकां दिसता जेजू खबर नासली? जेजून कित्याक म्हणलें वचोन फायंड आवट कर? जेजून कित्याक म्हणलें वचोन तुमी पळयात? शीस कितें म्हणटा, इतल्या लोकांक तुका जाय आमी वचोन उंडे घेवन येवपाचे? येस ओ नो? त्याच्या पयले देवान जेजून स्टेटमेंट तांकां सांगलो, गो यू एंड गिव देम, तूं वचोन दी. हा, सायमन पीटर, एंड्रू, ओके, येस. सो जेजू कितें म्हणटा, तूं तांकां जेवण खाण दी. आतां जेजू जेवण खाण दी म्हणटा कित्याक? जीजस बिलीव इन दी अनसीन. जेजू सोत मानता दिसोना ताजेर. येस ओ नो? आतां जेन्ना दिसोना ताजेर सोत मानता, हांगासर आमी वळ पळयता. आफ्टर दीस थिंग्स, जॉन चॅप्टर 6 यू कॅन कंटिन्यू. आफ्टर दीस थिंग्स जीजस वेंट ओवर द सी ऑफ गॅलिली विच इज द सी ऑफ टायबेरिया. ओके, आय रीड फ्रॉम 6th verse. Now 5 वाचया. Okay, when Jesus then lifted up his eyes, he saw a great crowd company come unto him, and he said unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? And this he said to prove him, test him. हे कित्याक म्हणलेलें जेजून? सोवी वळ पळय. And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. जेजू खबर आसलेली. जेन्ना आमी तें आतां मार्क चॅप्टरांतल्यान आमी पळयताले तेन्ना कितें दिसतालें, जेजू कितें तरी करूंक सोदता काय. जेजू तुमकां समजणी येता आमी कितें शिकता ती? येस ओ नो? सो जेन्ना आमी मार्काच्या आविस्वरान जेन्ना आमी हो चॅप्टर पळयता, हे जे कार्य घडलां तें आमी जेन्ना पळयता, आमकां कितें दिसती पडटा, जेजू जाणा उंडे ना म्हूण, शिसूय जाणा उंडे ना म्हूण, लोकूय जाणा उंडे ना म्हूण. सो बेस्ट वे कितें हा? लेट देम गो, वसोनी तांकां उंडे सोदुनी आनी तेंचें पोट भरुनी. पूण जेजू हांगासर कितें म्हणटा, तूं तांकां खावंक दी. सो आतां हो जेन्ना प्रश्न आमी जेन्ना हायलायट जालो, जेजू म्हणटा तूं तांकां खावंक दी म्हणजे कितें? जेजू कितें तरी करूंक सोदता काय? ताका खबर आहा ना 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 म्हूण. तरी आसतना तो म्हणटा खावंक दी. हें सगळें जेजून कितें केलें? बिकॉज जीसस न्यू वॉट ही वूड डू, बट ही सेड टू प्रूव हिम. हालेलुया. आनी हे सगळें कार्य कसलें? भावार्थाचें. आयज आमच्या जिवितान आमकां जायते उणेपण दिश्टी पडटा. येस ओ नो? आयज आमच्या जिवितान आमच्यो जायत्यो कंप्लेनी आहा, ग्रम्बलींग आहा, ममरिंग आहा, आनी आमी हेजे तेजे उलयत आसता. हें कित्याक लागोन? आतां एका मनशाच्या जिवितान सगळें दादोसपणान भरलेलें आहा, तो मनीस कंप्लेन करतलो?
करूंक जाता. सोगले हा जिवितान हेल्थ हा, साऊद हा, गिरेस्तकाय हा, घर हा, गाडी हा, सोगले हा, बिझनेस हा, फॅमिली हा, भुरगीं हा, कितेंच उणें ना. वो मनीस कंप्लेन करतलो, वो सुसेगाद जियेतलो. येसो न्हू, असल्या मनशाची कंप्लेन येतली ना. पूण आमची कंप्लेन कित्याक येता? आमच्यो कंप्लेनी कित्याक आहा? सांगा न्हय, तुमी कंप्लेन तुमच्यो ना कंप्लेनी? हा वाव. हा कंप्लेन आहा हो ना? आहा. कंप्लेनी आसता हो आसना? ह्यो कंप्लेनी केन्ना जाता? जेन्ना आमकां उणेपण दिसती पडलें, आमचें तोंड उक्तें जाता. येसो न्हू? उणेपण आहा तेन्ना उक्तें जाता वो सोगलें आहा तेन्ना उक्तें जाता? जेजू केन्ना तरी देवाक कंप्लेन करपाक तोंड उकडलें काय जेजून? केन्ना तरी जेजून कंप्लेन करपाक देवाक तोंड उकडलें काय? वो सदांच ताणें तोंड उकडलें आनी दिनवासनेचें मागणें तो उलयलो. येसो न्हू? दिनवासनेचें सदांच बापाक तो दिनवासतालो, सदांच बापाक तो वाखणटालो आनी तीच चाल ताणें आमकां आयज शिकयल्या. येसो न्हू? तेच्या उतरांतल्यान आमी हें पळयता. आर यू अंडरस्टँडींग? हालेलुया. सो आतां पासून हे दिनवासनेचें हांव कित्याक आतां उलयतां, कित्याक आमी आतां पळयतलीं तो आतां फुडलें कार्य कशें करतलो. जे 5,000 लोकांचें ताणें पोट भरलें, पूण हें कशें भरलें? 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. हे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन ताणें कशें पोट भरलें काय? आमच्या जिवितान आयज जें कितें पळय उणें आसता तेका घेवन आमी कंप्लेन करप, आमी रोडणें रडप, आमी तेका शिणपाचें, वो तें कितें हा तेंच तेका उबारून आमी तेका दिनवासनी दिवप. भावार्थान सोत मानप, जें एक हाताचें ताणें मल्टिप्लाय करून एकाचें कितलेशेंच ताणें तें वाडयलें आनी सोडयलें म्हूण. आयज आमची कंप्लेनूच देवाचेर कशी आसता? कितलीं पासून आमी देवाच्या उतरान हा, पूण आमी कंटिन्यू तर आमी करिना. इल्लेशें सोत मानता, मागीर आमकां जाय तें करता. मातशें आनी कितें कन्फेस करता, आनीक मागीर जाय तें करता. जातलें? भरपूर हितून देवाचें पळोवपाक इन अबांडन्स पळोवपाक आमकां जातलें? जातलें जावचें ना? जावचें ना. हें केन्ना जाता? जेन्ना आमच्या आत्मीक दोळ्यांतल्यान देवाची महिमा आमी पळोवपाक जेन्ना आमी फुडें सरता उतरांतल्यान, तेन्नाच जें दिसना त्या वाठारांत पळय देवान आमकां कितें दवरलां, हें सगलें आमकां दिसती पडटा. आयज हांगासर शीस आहा, नॅचरल दोळ्यांनी पळयताले. हांगासर जे इतलेशेच हजारांनी लोक आहा, नॅचरल मायंडान चलताले. येसो न्हू? दिसपाक कितें आहा? उणेंपण दिसता. पूण जेजू थिंगासर कसल्या यू नो हाव ही इज टू वॉक बाय फेथ. येसो न्हू? कसो चलतालो तो आपलें जिवीत? भावार्थाचें जिवीत जेन्ना मनीस चलता, आमी दिसता तेजेर न्हय, पूण आमी दिसना तेजेर विस्वास दवरता. आयज आमकां अशें दिसता आमच्या सांगाता कोण ना, आमकां भुरगीं ना आमच्या सांगाता, आमकां फॅमिली ना, आमकां कोणूच ना, आमी एकसुरी हा. येसो न्हू? एकसुरी आसप, इच्छीत ना येवप म्हणजे कितें? उणेंपण. करेक्ट न्हू? उणेंपण न्हय? फास्ट उलयता? तुमकां बाउन्स जाता? समजणी येता? येता वो येना? फास्ट जाता जाल्यार सांगा, स्लो वयता. प्रेज गॉड. ओके ओके ओके. म्हाका जाय तुमकां समजणी आयलोली. जरी तर आमकां समजणी येता उतराची, तेन्नाच आमी सुटकेचें जिवीत जिवंक पावतलीं. समजता? जायते पाटी आमी 1 वर्स जालें मागता, 2 जालीं, 3 जालीं, 4 जालीं, तरी तर मेवना 5 एका पावन मातशें आमी मागीर हालतात. येसो न्हू? ती 5 जावं ती 10 जावं, आमी उतरान केन्नाच आलोंक जायना. अंडरस्टँडींग? अब्रामाच्या जिवितान पासून आमी पळयलीं, जोझफाच्या जिवितान आमी पळयलें, जायते वर्सां गेलीं तांच्या माथ्यायल्यान, जायते प्रश्न तांचेर आयले, जायते डिफिकल्टीज तांच्या जिवितान आयले, पूण तांच्यांनी केन्नाच देवाच्या उतराचेर गिव अप करूंक ना. समजता? पावलूचे पासून आमी जिवीत पळयता, इतले अदृश्टाचेर आयले, इतलो पिडापीड ताका जाली, मार ताका घातलो, बोनकोणीन ताका उडयलो, मारून उडयलो, मेलो म्हूण समजून पासून, पूण केन्नाच ताणें देवाच्या उतराचेर गिव अप करूंक ना. सदांच उतराक तांच्या आपल्या जिवितान ताणें पयलो वयलो जागो दिलो आनी जायत्यो अश्यो चिटी आमकां बरोवन दवरल्यो. कसल्यो? भावार्थाच्यो. येस, तो म्हणटालो कुडींत आपूण मेला. येसो न्हू? कुडींत आपूण मेला, आय एम क्रुसिफायड म्हणटा तो. कुडींत आपूण खुर्सार खिडायला. जेजू सोवे, जेजू यू नो टुगेदर विथ क्रायस्ट आपूण खुर्सार खिडायला म्हणटा तो. आनी आयज जें जिवीत आपूण जियेता, हें जिवीत आपलें न्हय, पूण हें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत, तो म्हजे भितर जियेता. आनी तेज्या भावार्थान, कोणाच्या? तेज्या भावार्थान, जेजूच्या भावार्थान आयज हें जिवीत आयज आपूण जियेता. हे भाशेन तुजें आनी म्हाजें जिवीत एक क्रिस्ती जिवीत, जें भावार्थाचें जिवीत आहा, जेजूचेर तोरलेलें जिवीत आहा, हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आमचेर मातशी परिस्थिती आयली, आमी भियेता. मातशें उणेंपण दिसती पडोन आयलें, आमी भियेता. आमकां काम ना, आमकां सॅलरी ना, आमकां भिरांत येता. येसो न्हू?
पूण आमी सोत मानिना देव आमचो दिणार, देव आमचो पोसणार म्हूण, गॉड इज अ प्रोवायडर म्हूण आमकां समजून येना. पूण उतरांतल्यान आमी तोंडान उलयता, पूण काळजांतल्यान आमी सोत मानता काय? काळजांतल्यान आमकां भरवंसो आहा काय ताचेर, तोच आमचो पोसणार आनी तोच आमचो दिणार म्हूण? येसो नो? भावार्थ म्हणचे कितें आमकां दिसोना तेचेर आमी विस्वास करचो, पूण खरेंच आमी हें पावल फुडें मारता काय जें जावन आसा भावार्थाचें, दिसोना तेचेर विस्वास दवरून आमी फुडें सरपाचें. जें कितें आमच्या जिवितान आमकां जाय हें सगलें दिसोना त्या वाठारान आहा. आनी जेन्ना तो स्टेप जावं तो स्टेज जेन्ना आमी क्रॉस करतली भावार्थान, तेन्नाच जें दिसोना तितलें आमच्या जिवितान घडोवन येता. हालेलुया. तें घडोवन मागीर येता म्हूण तें मागीर दिना देवान ऑलरेडी दिलां. केन्ना? 2000 वर्सां पयले सगळे अकाउंट्स आमचे फूल आहा. करेक्ट नो? केन्ना तुमचे बँक अकाउंट्स आहा? आसा वो ना? सगल्यांचे आसतले. म्हाका कांय नाका तुमचें. एक उदाहरण घेवपाक लागून सांगता, तुमी भियेनाका वय म्हणपाक. सगळे भियन हे कोता. हांव कांयच मागोना. आय एम जस्ट ट्रायंग टू गिव एन एग्जाम्पल. ओके? अकाउंट सगल्यांचे आसतले. बोरोंक यो ना यो अकाउंट आहा. प्रेज बी टू गॉड. ओके. सो जेन्ना आयज आतां आमचे अकाउंट आसता, पयशे बँकांतले डायरेक्ट घरा कडेन येता? अकाउंट आहा न्हू, पयशे तुजे न्हय. सो एक फोन गुणायल्यार पुरो पयशे घरा येतले? तुका कितें करचें पडलें? इट मिन्स प्रोसेस आहा. करेक्ट? एक सिस्टम आहा. करेक्ट? सो तुका बँकान वयचें पडलें. आतां तूं बँकान गेला म्हूण तो सेक्युरिटी बाबडो तुका दार उक्तें कोत्तलो आनी तुजे सगळे पयशे हाडून तुका दाराचेर दितलो. करेक्ट न्हय? तोरी ना? अरे अशें कशें? घरा येना बरें आहा, अंडरस्टँडेबल आहा, बँकान आहा न्हू. सो तो आतां बँकाच्या दारानूच हाय, तो मॅनेजर हाडटलो आनी सगळे पयशे तुका तुजे दितलो हाडून. करेक्ट? तोरी ना? कितें कोत्तास तो तुमी? मागीर तुमी लायनीक रावतली बेश्टीच, आनी तो मागीर तुका तुजो टर्न येयला उपरांत सगळे पयशे तुका दिता काडून. घे सगळे तुजे पयशे, जाय तितले व्हर. हे भशेन हा? खूंय दारानूच? खूंय तूं बरें लायनीन नाका, तूं कावंटराचेर पावता, सगळे पयशे वतयता थिंगा, जाय ते उखोलांनी वस म्हणटा. तेशें ना? ओके. कितें घेवन वयतलोय? कितें घेवन वचोंक जाय? बेश्टो वचोन थिंगा उबो राव तूं कावंटराचेर. ओके, तुका लायन नाका न्हय? ओके, लायन नाका, तूं थिंगा कावंटराचेर वच, सगळे पयशे कावंटरार वतयतले आनी जाय ते वर म्हणटले तुका. ना तोरी ना. ओके, घरा येना, दाराचेरूय दिना, कावंटराचेरूय दिना. सो कितें करपा जाय? सिस्टम आहा, बूक आहा, बरोवंक जाय, घालूंक जाय कितें जाय तें. येसो न्हू? आतां हे सगळे फॉर्मेलिटीज तुका करपाक जाय. कित्याक लागोन? पयशे ना म्हूण अकाउंटान? पयशे आहा, तुका मेवचे ना. ब्लेसिंग्स आर ऑलरेडी गिवन. वेर? God has supplied all my needs according to his riches. God has blessed you with every spiritual blessings. Yes, God has already blessed you. God has already supplied. God has already given. Everything is in your account. Just the way your money is in your account, in the same way the blessings of God is already in your account. Hallelujah. सगळे जे पयशे जे आमचे काम, म्हजे पयशे कामाचे, इतली वर्सां हांवें जोडल्या. येसो न्हू? मोजे कामाचे, पसीने की कमाई. येसो न्हू? मोजे येसो न्हू? मुकोन्नान आमी आमचे मोजे कामाचे, इतली 10 वर्सां 20 वर्सां 40 वर्सां काम केलां, हे सगळे जीवन की कमाई. येस, ही जाली फिजिकल कमाई आमची, जी कामाची. पूण जी ओत्मीक देणी जी देवान आमकां दिल्या, ही सगली कमाई कोणाची? जेजूची. कोणेन थिंगासर रगत वारोयलें आमी म्हणटा न्हू, आमी म्हणना खून पसीने की कमाई. इट इज करेक्ट. जेजून पासून जे आमकां फारीकपण दिलां, जे आमकां देणें सगलें आपल्या उदेशीक दिलां, तें ताज्या रोगताचे फारीकपणाची कमाई आमकां. हाजे भशेन आमी म्हणटा मोजे कामाचे,
जे ओत्मीक वाठारान देवान सगळें देणें दिलां हें सगळें आमी म्हजें म्हणटा, पूण म्हज्या कामाचें न्हय, म्हज्या सॅक्रिफिसाचें न्हय, म्हजें कसलेंच बरें करणेचें न्हय, पूण ते जे बरें करणेचें आमच्या सगल्या एकावंटान तें दिवन पडलेलें आहा. हालेलुया. समजणी येता? हालेलुया. थँक्यू जीसस. सो आतां जे भाशेन आमी आतां फिजिकल अकाउंटाची आमी उदाहरण घेतलेलें, आमच्या बँक अकाउंटाचें आमी एग्जाम्पल घेतलेलें, तेच भाशेन आयज आमी उतरांतल्यान समजोया. आतां देव म्हणटा गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. देवान आमकां सगल्या ओत्मीक देण्यांनी आमकां बोलल्या. हे सगलें आतां खंय आहा? म्हज्या ओत्मीक अकाउंटार आहा. करेक्ट? पूण आतां हे ओत्मीक अकाउंटांच्यान तर म्हाका आतां जाय तें डायरेक्ट म्हाका मेवता. म्हजे फिजिकल पयशे तर म्हाका मेवना बँकांतले, जाल्यार हे सगळें म्हाका बेश्टें डायरेक्ट कशें मेवतलें जे म्हज्या ओत्मीक अकाउंटान आहा तें. आतां ओत्मीक अकाउंटान कितें आहा? आमची पेकोवणी, आमची भलायकी, आमचें डेलिव्हरन्स, एवरीथींग वीच इज फ्रॉम गॉड. कितें देवान आमकां जेजू उदेशी मेळ्ळां पळय, हें सगलें खंय आहा? आमच्या ओत्मीक वाठारान आहा, ओत्मीक अकाउंटार आहा. जे भाशेन तुका वचोन थिंगा लायनींग रावपा जाय, रिसीट बरोवंक जाय, सारको अमावंट घालपाक जाय आनी तें तांकां दाखोवंक जाय. इन द सेम वे आमकां ह्या पुस्तकाची गरज. पासबूक घेवन वयता पळय, हो आमचो पासबूक ओत्मीक अकाउंटाचो. समजता? हें पवित्र पुस्तक जावन आसा आमचो पासबूक. जें बरयलां तें आमी वाचूंक जाय, उचारूंक जाय, नियाल करूंक जाय, आनी जेन्ना तेजेर आमी पाती येता, भावार ठेवता आनी दीस आनी रात ताची उच्चारणी करता, जे ओत्मीक वाठारान आहा ते फिजिकली आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक मागीर वेळ लागना, पूण आमकां तें रोखडेंच मेळोन येता. तेन्ना आमी म्हणटा पेकोवणी जाली, मिलाग्र जाली, ओचोरियां जाली. ये सोनू, ही ओचोरियां बेश्टीच जायना, उलोवंक जाय. तुज्या बँकान पयशे आहा ते तुज्या घरान बेश्टेच येवचे ना. यू हॅव टू गो अँड रायट द रिसीट आनी हे सगळे प्रोसिजर फॉलो करून तुका ते मागीर मेवता. पयशे तुजेच अकाउंट आयले, तुजेच पयशे, पूण तुका कशें मेवता? जेन्ना हो स्टेप तूं फॉलो करता, जेन्ना हें कितें सिस्टम आहा तो तूं फॉलो करता, तेन्नाच ते पयशे फिजिकली तुज्या हातीन येता. इन द सेम वे जे ओत्मीक वाठारान जे देवान आमकां करून दवरलेलें आहा, हें जिवितान घडोवन येवपाक आमकां सिस्टम आहा, प्रोसेस आहा, एक वे आहा, ती आमी फॉलो करूंक जाय. आनी कसली ती वे? हें उतर सोत मानप, त्या उतरा प्रमाणे चलप, दीस आनी रात त्या उतराची उच्चारणी करप आनी त्या उतराचेर आमी नियाळ करप आनी दिसता तें उलोवप ना, पूण दिसना तेजें सोत मानून आमी तें उलोवंक जाय. जरी तर आमकां पेकोवणी जाय जाल्यार आमी कितें म्हणचें पडलें? जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली म्हूण हांव भावार्थान सोत मानता. वय आयज म्हाका दूख म्हाज्या कुडीन दिसती पडटा, वय म्हाका आयज कसलें दुयेंसाक हांव सांपडला, पूण हें तुवें तुज्या पेकोवणेन बदललां म्हूण हांव भावार्थान सोत मानता. कित्याक तुजें उतर सांगता. समजलें? कित्याक तुजें उतर सांगता की तुज्या गायांनी हांव बरें जालां. जरी तर आमी कसले लोनांक सांपडल्या, क्रेडिटान सांपडल्या, कोणाचें रीण आहा आनी तर आमचे कडेन कांयच घडोना तें फारीक करपाक, आमी कितें म्हणूंक जाय? कोण फारीक करतलो, कोण पावयतलो, कशें जातलें, इंट्रस्ट वाडटा, हें जाता तें जाता, हें चिंतून चिंतून मनीस खंय पावता? डिप्रेशनाक आनी मागीर दुयेंसाक सांपडटा. हे सोनो, रिणूय थिंगाच उरलें आनी वयल्यान कितें मेवलें? प्लस एडिशनल सिकनेस. कितें मेवलें? दुयेंस. बोनस म्हणटा, बोनस येयलो. कसो? चिंतनाचो बोनस. कितें? दुयेंस आयलें. वय ना? मनशाक डिप्रेशन केन्ना जाता? जेन्ना ओवर थिंकींग जालें, चिंतप सुबेज जालें, तुज्या मनाचेर, तुज्या तकलेचेर तूं पेज घेताय, तुज्या ब्रेनाचेर तूं पेज घेताय, तेन्ना आमकां कितें जाता? आमी डिप्रेशनान वेतात. हे सोनो, पूण कॉज कितें? रिणान पडला. कारण कितें? इंट्रस्ट वाडटा. येस, आनी कोणाचोच म्हाका आधार ना. बट एट द सेम टायम आमी तें चिंतपाक जो वेळ घालता, कशें जातलें, केन्ना जातलें, कोण फारीक करतलो, कोण आदार दितलो, जरी तर आमी म्हणटा माय गॉड हॅज सप्लायड, देवान म्हाजे सगल्यो गरजो पावयल्या आपल्या गिरेस्तकाय प्रमाणे, अकॉर्डिंग टू हीज रिचीस, तेच्या गिरेस्तकाय प्रमाणे ताणें सगलें म्हजें पावोवन केलां म्हूण हांव तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. जाल्यार देव आपल्या उतराक विश्वासी रावचो ना? जेन्ना आमी भावार्थान उलयता तेन्ना आयज जेजू, आतां ही परिस्थिती पळोवया. हांगा जेजू कितें म्हणटा? अँड दीस ही सेड टू प्रूव हिम, फॉर ही हिमसेल्फ न्यू वॉट ही वूड डू. ताका खबर आसली तो कितें करपाचो आहा, पूण तेच्या पयलें ताणें कितें म्हणलें? तांकां दी जेवण. येसो न्हू? तांकां दी, तूं दी जेवण तांकां. कित्याक ते येयले न्हू जेजू कडेन कंप्लेन घेवन. कितें घेवन आयले ते मॅसेज जेजू कडेन? जेवण ना, देर इज नथींग टू ईट. तांकां धाड. समजता? आयज आमी येता आमच्यो कंप्लेनी घेवन, म्हज्या जिवितान हें जाता, म्हज्या जिवितान तें जाता, म्हाका अमके त्रास जाता, ओ तें जाता, हें जाता, हें जाता, तें जाता, तें जाता. जेजू कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा? वॉट ही सेज? कम टू मी, कास्ट ऑल युअर बर्डन्स अनटू मी.
हांव तुमकां समाधान करतां, हांव तुमकां शांती दितां, हांव तुमकां तो विसव दितां, म्हजेशी येयात म्हणटा. पूण आमी वयताना व्हडलें लिस्ट घेवन वेता आनी वयता तेजेशीन बसता आनी ताका तो म्हणटा कास्ट ऑल योर बर्डन, तुजें सगळें दूख कोश्ट म्हाका दी आनी हांव तुमकां समाधान. आमी तें आयकता, मातशें वगत मातशें आयकता, घेता पोत तें दूख, सेम बॅगेज घेता, घरा वेता. जातलें दूख पयस आमचें? आमी कितें घेवन येता तेंच घेवन पुतून घरा वेता, जातलें? ओ घरा वचोन न्यू स्टार्ट कोता बॅगेज, तें पयलींचें हांगा दवरून वेतात आनी फुडलो म्हयनो येता म्हणटसर न्यू स्टार्ट. येस, जावंक शकता? पॉसिबल आहा. वाय नॉट? पॉसिबल आहा इफ वी डोंट कंटिन्यू ऑर इफ वी डोंट बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड. हें जावंक शकता जरी तर आमी उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत चलोना जाल्यार. पूण जेजू म्हणटा, जेजू एक एकल्याचें मन जाणा, जेजू आमचें चिंतप जाणा, जेजू आमची येवजण जाणा, जेजू जाणा आमी कितली विस्वास ठेवता पळय ती. आतां म्हणटा तो, दीस ही सेड टू प्रूव हिम फॉर ही हिमसेल्फ न्यू वॉट ही वूड डू. फिलीप आन्सर्ड हिम, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Go down. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Do you see? आता हे सगळें उलो फोटी मारता तो. Can we say he is lying? आमी तो फोटी मारता म्हणूंक जाता? समजता? आतां तो कितें सांगता हांगासर? कितें म्हणटा तो? एंड्रू येता, सिमॉन पेद्रूचो भाव येता एंड्रू, आनी तो कितें म्हणटा? एक भुरगो आहा म्हणटा धाकटुलो, ताजे कडेन 5 उंडे आहा आनी 2 मासली आहा. समजता? उंडे जाणान तुमी खाल्ल्यात, खातात उंडे? तुमी अशी पळयता उंडे आनी केन्ना आयकोंकूच ना भशेन. आनी मासली म्हणल्यार नुस्तें. सो 5 उंडे आनी 2 मासली, आय मीन फीश कित्याक कोंकणीन तशें बरयलें न्हू. 5 उंडे आनी 2 नुस्तें. ओके, नुस्तें तरी गमलें तुमकां नुस्तें? खातात न्हू तुमी? ओके, सो 5 उंडे आनी 2 नुस्तें आहलें म्हणटा एक धाकटुल्या भुरग्याशीन. आनी आतां म्हणटा हे इतल्या लोकांक कितें उपेगाक हें? आजारांनी लोक, करेक्ट? आतां हे 5 उंडे इल्ले बसून तर खाल्लें चिमटी मारून तरी पावचें ना. नॅचरल न्हू? पावतले? नॅचरल पावचें ना. म्हाकाच पावना, तुका आनी खंयचें? करेक्ट? सो पावचें ना, करेक्ट न्हू? पूण आतां फिलिपान जें ताका सांगलां, हें एंड्रून जें ताका सांगलां, एक भुरगो आहा, 5 उंडे आनी 2 नुस्तीं आहा, पूण हें इतल्या लोकांक हें इल्लेशें कितें उपेगाक पडटलें? इट वोंट मेक एनी डिफरन्स. हें पावपाचें ना, करेक्ट न्हू? पूण आतां हो जेन्ना संदेश तो जेजूक सांगता, ह्या संदेशान कितें तरी प्रॉब्लम आहा? रॉंग आहा संदेश? तुमी सांगात. रॉंग आहा मेसेज रॉंग आहा? पूण आतां पयली वळ आमकां 8 कितें म्हणटा, 7 कितें म्हणटा? ही डीड दीस ऑल टू टेस्ट हिम. आनी जेजू खबर आहा म्हणटा, ही न्यू वॉट ही वूड डू. हांगा बरयलां हे 8th verse. Where is that? Okay, 6th verse. And this he said to prove him, for he himself knew. जेजू जाणा आसलो तो कितें करपाचो आहा म्हूण. जेजू खबर आसली तो कितें करपाचो आहा म्हूण. कित्याक जेजू जाणा. आतां जेजू जाणा आसलो तो कितें करपाचो आहा म्हूण म्हणजे ताजो भावार्थ कोणाचेर? जेजूचो भावार्थ कोणाचेर? बापाचेर. आनी बापाचो सिस्टम कसो दिसना तेजेर आमी विश्वास करचो. येसो न्हू? बापान सुरवात कशी केल्या? उत्पत्तीच्या पुस्तकार सावन जेन्ना पयले चॅप्टरान आमी पळयता, देवाची आमकां जें इंट्रोडक्शन जाता सुरवातेक, इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ म्हणटा. येसो न्हू? आनी मागीर दुसरे वळीन आमी कितें पळयता? द अर्थ वॉज विथ द फॉर्मलेस वॉयड अँड डार्कनेस वॉज देर. येसो न्हू? आनी पळयत म्हणटा असो बोवाडो मारतालो म्हणटा पळयत. पूण कांय करिनाहलो. कित्याक करिनाहलो काय? ताका बरें दिसतालें काय डार्कनेस? ताका काळोख जाय आसलो काय? ना. पूण तिसरे वळीन आमी पळयता देव कितें करता. आनी पयले पाट आमी पळयता देवान सुरवातेक म्हणलें गॉड इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ. स्वर्ग आनी संवसार देवान रचलो. आनी तिसरी वळ आमी पळयता देवान जेन्ना काळोख पळयलो, देव काळोखाची खबर करिना. देव कितें उलयता? देवाक जाय आसलो उजवाड. सो देवाचो सिस्टम, देवाची चाल ओ देवाची येवजण, देवाची कितें म्हणटा तें करणी जें दिसना तें दिसता तितून हाडपाक
जे दिसना ते दिसता तातून हाडपाक, पूण कशें? उतर उलोवन पातयोनी धरून. आतां देव जेन्ना म्हणटा लेट देर बी लायट, द मुमेंट ही सेड लेट देर बी लायट, उजवाड जा, नेक्स्ट लायन आमकां म्हणटा उजवाड जालो. आतां ही तर बापाची चाल हा. जेजून म्हणोंक ना जें कितें हांव बापाक करता तें पळयता आनी तेंच हांव करता. जें कितें म्हजो बापूय म्हाका सांगता तेंच हांव करता. हालेलुया. आनी आयज जेजून आमकां कितें सांगलां? म्हजें जें उतर सांगता तशें तुमी करात. आतां देवाचो तर सिस्टम हा, दिसना तें उतर उलोवन दिसता तातून हाडपाक. आयज जेजू 5 उंडे पळयता दोळ्यांनी आनी 2 नुस्तें पळयता, 2 फीश पळयता, करेक्ट. पूण देवा जेजूच्या मनान कितें हा? हे 5 दिसता खरें, पूण म्हज्या बापाक पदवी हा हे मल्टिप्लाय करपाक. दॅट्स वाय वी से गॉड इज अ गॉड ऑफ मल्टिप्लिकेशन. ही मल्टिप्लायज. जेन्ना ताणें बेसांव पासून आशिर्वाद पासून जेन्ना मनशाक दिलो, मल्टिप्लाय जा, फ्रुटफूल जा, मल्टिप्लाय जा म्हणून सांगलें, म्हणून आमी इतली संसद जाली, वाडली. येस और नो? इवन जेन्ना अब्रामाक ताणें आशिर्वाद केलो, कितें म्हणलें? मल्टिप्लायींग आय वील, ब्लेसिंग आय वील ब्लेस यू, मल्टिप्लायींग आय वील मल्टिप्लाय यू. हालेलुया. देव जावन आसा. मल्टिप्लिकेशन कोंकणीन आमी कितें म्हणटा? वाडप चोडप. सो जेजू दोळ्यांनी 5 पळयता खरें, पूण उलयता कितें? चिंता कितें? वाडपाचें आनी चोडपाचें. जेजून आमी पळयताना कितें पळयलें? शिसांनी पळयलें हे 5 उंडे 2 नुस्तें हाडून कितलो लोक जेयतलो? इल्ले पासून तर काडलें तांच्यांनी, हें पावचें ना. आनी जेन्ना हो हिशोब पासून पळय जेन्ना रिकॉर्डाक हा, जे गॉस्पलांनी जे शुभ वर्तमानान जे बरयलेलें हा, 2 हितून हे रिकॉर्डिंग हा, जे ह्या सिट्युएशनाची खबर जी बरयलेली हा, 5,000 लोकांचें जेजून तांकां जेवण दिलें, मासली दिली, उंडे दिले, फकत बरयला 5,000 दादले म्हूण. जाल्यार तुमी चिंता, हे दादलेच तर 5,000 जाल्यार उरलेलो लोक कितलो आसतलो? आनी आदीं कितें एक कपल आनी दोगांच भुरगीं, एकूच भुरगें, आतांच्या भाशेन तशें ना. 1,00,000 5,500 6,600 7,700 आय डोंट नो इफ मोर दॅन दॅट. 12 ब्रदर, ओके 12 हूंय, ओके. सो हे भाशेन आदल्या तेंपार हे भाशेन भुरगीं आसतालीं. इट्स ओके ब्रदर, नो प्रॉब्लेम. समजता? सो आदीं इतले भाशेन भुरगीं आसतालीं जाल्यार तो दादलेच 5,000 मेजले जाल्यार सगळीं जाणां कितलीं जातलीं? चिंता तुमी. पूण जेजू जें कितें दिसता तेजेर जेजूचें ध्यान नासलें, पूण जेजूचें ध्यान आसलें जें कितें म्हज्या हातीन हा, हे बापाक पदवी हा, हे वाडोवपाक, चोडोवपाक आनी सगल्यांक दादोशी करपाक. हालेलुया. हे भाशेन आयज आमी जेन्ना ह्या उतराचेर नदर मारता, आयज आमी जेन्ना ह्या उतराची आमी समजणी घेता, जे भाशेन ह्या उतराक आयज आमी पाळो दिता, समजता, आयकता, नियाळ करता, उलयता, ह्या उतरान पदवी हा आमच्या जिवितान वाडोवपाक आनी चोडोवपाक कसलेच परिस्थितीन. समजता? वाडप चोडप म्हणजे कितें? न्हय फकत तुज्या इन अ फायनान्शियल वेज हांव म्हणना. वाडप चोडप तुजे भलायकेन, वाडप चोडप तूं एके शांतेन, वाडप चोडप तूं संतोसान, वाडप चोडप कसल्याच तुज्या जिवितान जे उणेपण हा तितून तुजें वाडप आनी चोडप करपाक ह्या उतरान पदवी हा. आमी मात पासून आमच्या जिवितान संवसाराच्या करणेन आमी डिस्ट्रॅक्ट जावपाक जायना, आमी चुकामूक जावपाक जायना, पूण ह्या उतराक आमच्या जिवितान आमी इतलो जागो दिवंक जाय की आमच्या जिवितान आमी उणेपणाचें न्हय पूण आमी सुबामपणाचें जिवीत जियेतलीं. समजता? जायत्या जिवितान आमच्या परिस्थिती येतली आनी आमकां समजोचें ना कितें करूं, पूण हें उतर आमकां सांगतलें त्या परिस्थितीन आमी कितें कितें करपाक जाय आनी कशें कशें आमी ती परिस्थितींतल्यान भायर सरपाक जाय. हालेलुया. कित्याक एवरी सिट्युएशन, एवरी सर्कमस्टन्स आमच्या जिवितान येता, वी हॅव टू ओवरकम. आमी तातूंत जैतिवंत जावन भायर सरोंक जाय. येस और नो? जायतें कितें आमच्या फॅमिलीन घडटा, जायतें कितें आमचे जे बरे मागपी जावं कोण रिलेटिव्स आसूंक शकता, आमची कोण बरी फॅमिली मेंबर आसूंक शकता, जो आमकां खूब हाव टू से जो आमकां लागीं हा, जावं तांच्या जिवितान कितें घडटलें आमकां दूख जायना. येस और नो? आतां कोण आमचो जो कोणी बरो मनीस आहा, जावं यू आर व्हेरी फॉन्ड ऑफ दॅट पर्सन, ऑर मे बी ही इज युअर फ्रेंड, ऑर शी इज युअर फ्रेंड, ऑर शी इज व्हेरी क्लोज टू यू, ऑर व्हेरी डियर टू यू. इफ समथींग हॅपन्ड इन द्यार लायफ, आमकां कितें जातलें? डू वी फील अपसेट? दूख जायना आमकां? जाता. आमच्या पासून तर जिवितान जायना काय, आनी त्या मनशाच्या जिवितान जाता आमकां दूख जावचें ना. जे भाशेन म्हज्या भुरग्याच्या जिवितान आतां जे ताजे जो फेस आयलो, जे ताका जे प्रॉब्लम जालें, जे सिकनेस आयलें, जावं ताका कसली परिस्थिती जाली, म्हाका
मोर देन हर आय फेल्ट, कित्याक म्हाका तें पळोवंक जायनासलें. It was very physically, म्हाका very difficult आसलें तें to overcome that, but only by the grace of God, देवाचे शक्तीन, देवाच्या उतरान I overcome that situation. Even though it lasted for more than 7-8 days, I overcame with the word of God. कित्याक देवाच्या उतरान ती पदवी हा ती आमकां शक्ती दिवपाक भितरल्यान, जी सुपरनॅचरल म्हणटा आमी, जी आमची नॅचरल न्हय, कितें म्हणटा तें नॅचरल आनी हें स्वयं नॅचरल न्हय, आमकां सादें न्हय हें घडोवन हाडपाक. एक देवाची पदवी म्हणटा तेका आमी सुपर नॅचरल म्हणटा आमी. जे भाशेन पावलू म्हणटा, आपूण जेन्ना जेजू क्रिस्ताचो खुरीस जेन्ना परगोटा, वेन आय प्रोक्लेम द क्रॉस ओ प्रीच द क्रॉस, ही आपल्याची पदवी न्हय, ही जावन आसा पवित्र आत्म्याची शक्ती. आपलें कांयच वर्तें बरेंपण आनी वर्तेंपण हितून ना म्हणटा, पूण पवित्र आत्म्याची. तशीच हो पवित्र आत्मो आमकां एक आत्मीक शक्ती दिता, जे आमकां नॅचरली सोसूंक जायना, नॅचरली ओवरकम जायना. हे पवित्र आत्मो आमकां सोकोत दिता एवरी सिट्युएशनान आमी ओवरकम जावपाक. ताका म्हणटा सुपरनॅचरल पदवी आमकां येता ह्या उतरांतल्यान. कित्याक उतर जावन आसा दोनी वाटेनी पाजलोली तोरसाद, जें कितें देवाचें ना, आनी हांव म्हणटा जें कितें देवाच्या उद्देशी पासून ह्या सुवातीचेर ना, आय कमांड इट इन द नेम ऑफ जीसस टू बी डिस्ट्रॉयड रायट नाव. Every evil plan, every evil thought, whatever is happening here, I command it in the name of Jesus to be destroyed. Because this place is holy and anointed. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. जे कितें आमी आमचो आवंडो घेवन आयला, त्या आवंड्या प्रमाणे आमी रिसीव करचे आनी ह्या सुवातेंच्यान आमी बरेंपण कितें आहा तें घेवन वयचें. प्रेज गॉड. देवान हे सुवातेक आशिर्वादीक केल्या. देवान हे सुवातेक आपल्या बेसांवांनी बोल्ल्यान जो कोण ह्या सुवातेचेर येतलो, देवाचें उतर आयकोंक, ताच्या उतरान वाडोंक आनी चोडोंक, देव केन्नाच तांकां निराशी करून हांगासरल्यान धाडचो ना. सो देव आयला आमचें बरेंपण दिवपाक, आमकां फायदो दिवपाक. ते भाशेन आमी ताचो फायदो काडचो आनी बरेपणानूच ताचो आमी उपयोग करचो. हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay, now, and this he said to prove him, for he himself knew what he would do. And Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Now go to the next verse. Now, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, now there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Now, Jesus said, make the men, go down, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. Now, men sat down in number about 5,000. That's where we get the number of men. And Jesus took the loaves. Now, Jesus told them, make them sit down. Make them sit down. That means what? Restless ahle? Yes or no? ये मुनी सगळे उबे रावप म्हणजे कितें? रेस्टलेस. येस नो हुस्के ते सगळें बरयलेलें ना, पूण आतां जेजू म्हणटा बसात, बसात एका जाग्यार बसात. बसप म्हणजे कितें? एक निशाणी विसोग्यात. बसात, मोजेर पातयेयात. कितें निशाणी? मोजेर पातये. आतां हो सगळो बोबाळ जाता, लोकांक दिसती पडना काय? कित्याक हो आतां एंड्रू वयता आनी सोदता कोणाशीन कितें आहा, कोणाशीन कितें आहा. लोकांक आतां सगळ्यांक गोमलें, आतां उंडे ना. येस नो? लोकांक गोमलें कितें? उंडे ना. सो आतां सगळे लोक कितें जाल्या, मातशे उचामोळ जाले आसतले, उबे रावले, आतां खंय वचपाचें कितें बोबाळ जाता. जेजू कितें म्हणटा? बसय सगळ्यांक. सगळ्यांक बसय. बसप म्हणजे कितें? म्हजेर विश्वास दवर, म्हजेर पातये. आयज तुका आनी म्हाका जेजू म्हणटा कसलेच परिस्थितीन तूं उचामोळ जाता, सिट डावन. फिजिकली बसपाची खबर न्हू, बी एट रेस्ट. आय एम दे टू फिक्स एवरीथींग, बिकॉज जीसस केम टू फिक्स. जेजू आयला सगळें आमचें जिवीत जाग्यार बसोवपाक, पूण आमी तयार आसा काय तेका तें दोनीपण आमच्या जिवितांत दिवपाक? आमी जेजूक आमच्या जिवितांत दोनीपण दिता काय आमी आनी कोणाक आमच्या जिविताचो धोनी राजा करून दवरला? हालेलुया. केन्ना केन्ना आमी सैतान पासून ना पासून तो जिवितांत आमी आमकांच आमच्या जिविताचो राजा केला. कशें तें? कशें काय? आमकां जाय तशें जावंक जाय, संवसारीच्या चिंतना प्रमाणे जावंक जाय, संवसाराच्या चाली प्रमाणे आमकां चलोंक जाय. येस ओ नो? हे सगळे आमचे फ्लॅश थिंकींग, आमचे कुडीचे आवंडे, आमच्या मनाचे आवंडे. पूण आमच्या मनाचे आवंडे देवाच्या आवंड्याक अगेन्स्ट आहा. इट डज नॉट अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक? देवाचें उतर जावन आसा एक आत्मो, आनी आमचे आवंडे आसपाक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. येस ओ नो? आनी देव म्हणटा कितें? तुका जें कितें गरज, तूं म्हजें राज सोद, आनी तुका कितें गरज तितलें तुजे फाटल्यान
येतले. सो जेन्ना आमी एक काम करतली तेजें राज सोदपाचें आनी ताजें नितीवण सोदपाचें, हेर कितें गरज आसा तें सगलें आमच्या जिवितान आमकां फावो जातलें ओ आमच्या फाटल्यान येतलें म्हणटा. ओके, हांगा पळय आतां तो कितें म्हणटा, सगल्यांक बसोय. And now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000, and Jesus took the loaves. कितले ते loaves? कितले आहले? 5. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks. आता परिस्थिती कसली हा? हजारांनी लोक 5 उंडे, हजारांनी लोक 2 निस्ती. Yes, and in that situation, Jesus is saying, Lord, only 5 bread is there, only 6 bread is there. Can you please multiply? Is he saying that? जेजू कितें म्हणटा, 5 उंडे हा, 5 उंडे हा आनी 2 निस्ती हा, तूं हे मातशें वाडयता चोडयता हेंकां? हा म्हणला जेजून कितें केलें? ही गिवन थँक्स. आतां जेन्ना ह्या ब्रदरीक आमी विचारलेलें, सगल्यांक विचारलेलें एक्चुली, जेन्ना आमी सिट्युएशनान पडटा तेन्ना आमी कितें करता? कोणें म्हणलें वी वील से दॅट गॉड हील अस. आनी भावान आनी कितें सांगलें? कितें तें? देवाक आमी कस करतली, विचारतली कित्याक अशें काय म्हूण. पूण ह्या ब्रदरीन आमकां कितें म्हणलें? आय वील गिव थँक्स. आतां ही परिस्थिती जेन्ना ह्या टायमार आतां जेजू फिजिकली कितें पळयता, 5 उंडे हा आनी 2 निस्ती हा, ह्या परिस्थितीन देवाक तो दिनवासता, देवाक तो आर्गां दिता, देवाक तो थँक्स करता. कित्यान आसा त्या परिस्थितीन. That's why the word says in every situation, not for the situation, but in every situation, give thanks to the Lord. In every situation, not because of the situation, but in every situation, because the word of God has the power to change your every situation when you trust in him, because he never disappoints the one who rely on him, the one who depend on him, the one who trust on him. Hallelujah. तो केन्नाच मनशाक निराशी करिना, जी कोण तेजेर पातयेता, तेजेर डिपेंड रावता आनी ताजेर विश्वास दवरता, तांकां तो केन्नाच निराशी करिना म्हणटा. हालेलुया. सो आयज देवान आमकां हिचून काडल्या, आपयल्या कित्याक? टू ट्रस्ट इन हिम, टू बिलीव इन वॉट ही हॅज डन थ्रू हिज सन जीसस क्रायस्ट. Hallelujah. As jenna Jesus was not glorified. Jesus was not yet gone to the cross. So as ya parasthitin, Jesus kide kota, Jesus took the loaves, and when he had given thanks, that means he gave thanks with those bread, whatever he has in his hand, because he believed in his Father, that his Father is a Father who multiplies. Hallelujah. Multiplication, it's not to additional and minus करina. God देव फकत ते वाडयता आनी चोडयता, मल्टिप्लाय करता. आतां जे कितें जेजून आमकां फावो केलां तें सगलें तितलेंच उरोना. Even the word of God says, right, the grace and peace will be multiplied in your life by the knowledge of the word of God. जितले देवाच्या उतराची आमकां जाणवा येतली, तितले आमी कुरपेन आनी ताजे शांतेन वाडटली. दॅट मिन्स तेजी कुरपाय वाडपाची, दॅट मिन्स तेजी शांती वाडपाची. जें कितें बरेंपण केलां तें सगलें वाडपाचें आनी चडपाचें. पूण आमी तर लिमिटेड रावता, वाडटलें. आमी तर तितल्यानूच रावता जाल्यार तें चडटलें. जरी तर आमी म्हणटा त्या फाटी म्हाजें हिलींग जालेलें 1 वर्सा फाटी, पुरो तितलेंच. आनी हेजे फुडें मागीर दुयेंस जाता तेन्ना कितें करपाचें? केन्नाय प्रॉब्लम आयलें तेन्ना कितें करपाचें? 2 वर्सां 3 वर्सां फाटी दर म्हज्या अकावंटान इतलोसोच बॅलन्स आहलो, तितलोच पुरो जातलें? ना. देव वाडयता आनी चोडयता. पूण जितलें तूं तेज्या जाणवायेन वाडटा, जितलें तूं ताका दिनवासणी दिता, आर्गां दिता, ताका वाखाणटा, तितलें आमच्या जिवितान वाडटा आनी चोडटा. कितेंय तें जावनी जें देवाचें बरेंपण. हालेलुया. नाव. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciple to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would, and when they were filled. Next line kide munta? And when they were filled. It means what? Pot borun khalle, pot borun जेवले. आमच्या पोटाक भूक आसतना देवान बंद करूंक ना. इट मिन्स वॉट? इतले वर्त्या मापान, इतले इन अबांडन्स देवान ते इतले मल्टिप्लाय केले की सगलीं जाणां खावन जेवन दादोशी जाली. सगलीं जाणां खावन जेवन
दादोशी जाली आनी इतली सोगली दादोशी जाली. एंड वेन दे वर फिल्ड he said unto his disciple, gather up the fragment that remain, that nothing be lost. And therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragment of the 5 barley loaves, which was, go down, which was remained over and above unto them that had eaten. Now, आतां हांगासर कितें म्हणटा, पयले सुवातेर आमी पळयता देवान तें वाडयलें आनी चोडयलें. इतलें सोगलीं जाणां दादोशीत खाल्लीं, भुरगीं, व्हडलीं, जाणटी, नेणटी सोगलीं इतलें खाल्लें की दादोशी जाली. एंड वेन दे वर फिल्ड, ती सोगलीं भरपूर हितून भरल्या उपरांत म्हणटा देवाचें उतर आमकां सांगता की 12 बास्केटो तांच्यांनी भरल्यो. हालेलुया. इतल्यो भरल्यो की सारकें भरोन वता ते भाशेन. कशें जालें हें कशें जालें? इतली व्हडली मिलाग्री अशी कशी जाली? मात पासून जेजू आमकां डिस्टर्ब दिसतालो थिंगासर. मात पासून आमी खंयच्याच स्क्रिप्चरान पळयलां जीजस वॉज वरीड आनी कशें जातलें. खंयचोरूच तर आमी पळयलां. आतां जेजू चिंता कितें करुया इतल्या लोकांक, धाडया तांकां. कितले मॅसेजीस आयल्यो ताच्या कानान, कितले संदेश आयले, कितें म्हूण तांकां धाड. इतलें ना, इतल्या पयशांचें आनी हें कोणाक पावतलें इल्लें पासून. येसो न्हू, हे भाशेन जेन्ना आमी आमच्या जिवितान कसलेच परिस्थितीन तर आमी चलता, जायतो लोक येतलो आमकां फॅक्ट रिपोर्ट सांगपाक, जायतो लोक येतलो दिसता तें उलोवपाक, जायतो लोक येतलो आमच्या कानांनी जे नॅचरल वस्तू आहा त्यो सांगपाक. पूण आमी कितें इचून काडटा? आज जेजूक ताच्या शिसांनी जायते दिसता तें उलोवपाक मॅसेजी घेवन आयलो, पूण जेजून कोणाचेर स्वत मानलें, जेजून कोणाचेर बाबार ठेवलो, जेजून कोणाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिलो, त्या बापाचेर तर ताका विश्वास नासलो. तो म्हणटलो आसलो कितें हा तें हाड म्हणपाचो, कितें हा तें हाड. हाडल्या उपरांत ताणें नेक्स्ट स्टेप कितें केलें? ही गेव थँक्स. ही गेव थँक्स. आमी पासून म्हणटा जेजूच्या नांवान वाडलें चोडलें म्हणटात जावं कितें, फकत जेजून बावार्थाचें मागणें केलें आनी देवाक दिनवासनी दिली. देवाक दिनवासनी दिली. आयज आमचे कसलेय परिस्थितीन आसतना आमी देवाक दिनवासूंक जाय, आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय, आमी देवाक वाखाणूंक जाय तेज्या बरेपणा पासून. कित्याक आयज आमी ताच्या सोंपाटलेल्या कामा उपरांत वी कम इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीजस. जेजून जें कितें फिनिश केलां ताज्या उपरांतली आमी नव्या कराराची पर्जा आमी समजता. आमी नव्या कराराची आमी सोसोद, नव्या कराराची आमी पर्जा, आमी जे जेजून कितें केलां पळय सगलें ताच्या मागिल्ली आमी पर्जा. आयज आमकां कितेंच मेळोन देव कोत्तलो म्हूण आमकां चिंतून रावपाची गरज ना. पूण आमकां उतर खात्री दिता की देवान आमच्या पासत सगलें करून दवरलां. आनी हें आमच्या जिवितान घडोवन हाडटलो जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? आमी तें उतर उच्चारूंक जाय, उलोवंक जाय. पेखोवण्याची गरज, जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाली. कितेंच आमच्या जिवितान उणेपण आहा, जेजू तुवें दिला म्हूण तुका हांव आर्गां दिता. मार्क 11:24 आमकां म्हणटा वॉट सो एवर यू डिझायर इन युअर प्रेयर यू बिलीव दॅट यू हॅव रिसिव्ड इट एंड दॅट इट वील बी योर्स. मार्क 11:24 आमकां म्हणटा तूं कितेंच मागताय तें तुका मेळ्ळें म्हूण तूं देवाक आर्गां दी आनी तें तुजें जातलें. आमी आमचें मन बदलूंक जाय, आमी आमची चिंतनां बदलूंक जाय, आमी आमचें उलोवणें बदलूंक जाय. आनी हें सगलें केन्ना घडटलें? जेन्ना आमकां बावार्थान आमी जेन्ना चलतले. आनी बावार्थ केन्ना येतलो? जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकता आनी आयकता तेन्ना देन यू हॅव फेथ. फेथ कमथ बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. जितलें देवाचें उतर तूं आयकता 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 तितलो तुजो भावार्थ वाडटा आनी चोडटा. जरी तर कोणाकी दिसता म्हाका भावार्थ ना, म्हजो भावार्थ तितलो उणो ना, तुका हा तितलो म्हजो भावार्थ ना, अंडरस्टँडिंग, तुजो हा तितलो म्हजो भावार्थ ना, म्हाका तूं प्रे कर म्हजो भावार्थ वाडोवपाक चोडोवपाक. भावार्थ वाडोवपाक चोडोवपाक कोणाच्यानूच कोणाक प्रे करपाक जायना. दी ओनली वे यू हॅव फॉर युअर फेथ टू ग्रो इज द वर्ड ऑफ गॉड, वे फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. कसली तुमच्या जिविताची परिस्थिती आसूनी हे भावार्थान तर आमी चलतली आनी जियेतली जाल्यार आमकां मेन जाय देवाचें उतर. कित्याक जितलें देवाचें उतर आयकता तितलो आमचो भावार्थ वाडटा आनी चोडटा. हालेलुया. सो आमी निचो घेवंक जाय की आमी देवाचें उतर दीस आनी रात आयकोचें. इतलें आयकोचें की उतर आयकोन आनी आयकोन आमचो भावार्थ वाडटा आनी चोडटा. येसो नो? हालेलुया. थँक्यू जीजस. समजता तुमकां? आयज आमी ह्या जेजूचे जी हे सिट्युएशन जें जालेलें, जेन्ना 5,000 लोकांक जेन्ना जेजून उंडे आनी नुस्तें खावयलें तेन्ना आमी पळयता व्हडली मिलाक ती. येसो नो? इतल्या हजारांनी लोकांक फकत 5 उंडे
इट्स नॉट नॅचरल. आमी जायते पाटी आमी चिंतता आमच्या जिवितान सदांच आमच्यो कंप्लेनी उणेपण. सुरवातेक जेन्ना पासून आमी पळयता जेन्ना आदामाचो भुरगे आसलेले केन एन एबल, येस ओ नो, तेंच्या मदें कितें जालें सुरवातेक? कितें जालें? झगडी पासून जावंक ना, जेलसी जाली. पूण कशी देवान म्हजें मानून घेवंक ना, ताजें मानून घेतलें. येस ओ नो, उणेपण आयलें ताच्या भितर. कितें आयलें? उणेपण. दादोशी नासलो तो. ताणें मात पासून कांय ना अशें चिंतूंक ना की कितें तरी म्हजेच वाठारांतल्यान सारकें जावंक ना म्हणून म्हजें रिजेक्ट जालें. पूण ताणें कितें केलें? उणेपण भोगलें, रागाक सुयेक दिलो, रागाक अधिकार दिलो आपल्या जिविताचेर, आनी रागा प्रमाणें कितें जालें? अपघात घडलो. येस ओ नो. पूण ताणें भितर कितें अणभवलें? उणेपण अणभवलें. करेक्ट न्हू? हें उणेपण जेन्ना आमी अणभवता हें केन्ना जाता? जेन्ना आमकां देवाचेर आमची पातयेवणी ना, आमचो ताचेर भरवंसो ना, तेन्ना आमच्या जिवितान आमी उणेपण अणभवता. येस ओ नो? तेका लागून आमकां आमचो जिवेत देवाचेर आमचो विस्वास अशे भशेन वाडपाक जाय की आमी दिसोना तेजेर पयलीं जियेतली, दिसोना तेजेर पयले स्वत मानतली. आयज आमची चॅलेंजीस तशी आहा. जेन्ना आमी वन मोर एग्जाम्पल आमी पळयता, जेन्ना इस्रायल पोरजां इजिप्टांतल्यान अरण्यांत आयली, येस ओ नो? आनी आमी पळयलां कितले पिडापीड जाली तांकां इजिप्टान. करेक्ट न्हू? जायते तांकां कोश्ट दिले, त्रास दिले. जे जाग्यार देव म्हणटा तांचे रोंडे म्हज्या कानार पडले, तूं वच आनी तांकां सोडय गुलामपणांतल्यान. येस ओ नो? मोजेसाक सांगलें. सारकें आयकोंक ना तुमी केन्ना हें? आनी जेन्ना इतल्या कामान ती चेपन आसली, दे वर ऑप्रेस्ड फिजिकली, दे वर प्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड. इतले फिजिकल कामान तांचेर इतलो प्रेशर घातलेलो, इतले तांकां फिजिकली त्रास जाताले. आनी आयज मोजेसान तांकां भायर काडली गुलामपणांतल्यान, जाल्यार अरण्यान पावून तेंच्यांनी देवाक दिनवासलें. कितें केलें? गुणगुणली, कुडकुडली. कित्याक? उदक ना, रोडली. जेवण ना, रोडली. आनी फारो येता फाटल्यान राजा धांवून रोडली. येस ओ नो? पूण तेणी समजोंक ना इतल्यो देवान मिलाग्र केल्यो. आमी ह्या अरण्यान पावच्या पयलें देवान इतल्यो मिलाग्र केल्यो. उजवाडान उजवाड दिलो, रातीच्या टायमान उजवाड दिलो, सकाळच्या टायमार वाट दाखयली. येस ओ नो? इतली ओचोऱ्या देवाची तांच्यांनी दोळ्यांनी पयली तरी गुणगुणली. इन द सेम वे आमी पासून केन्ना केन्ना खंय ना खंय ह्या भशेन ह्या इस्रायली पोरचे भशेन आमी जाता. जायतें देवान आमच्या जिवितान बरेंपण केलां खरें, पूण खंय ना खंय एका पॉयंटार पावन आमकां जाय ते भशेन जायना जाल्यार आमी गुणगुणटा. येस ओ नो? आयज जेजूक पासून म्हणूंक जाता आसलेलें आतां कितें करुया इतल्या लोकांक? 5 उंडे आहा, कशें खावयतलो आपूण? पूण जेजून कितें केलें? दिसोना तेजेर विस्वास ठेवलो. आपल्या बापाचेर, सर्वेस्पराचेर, स्वर्ग आनी संवसार रोचला त्या देवाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. आपल्या बापायचेर. ही बिलीव्ड इन हीज फादर. That father has, that power to multiply. Even these 5 breads he can multiply and feed these thousands and thousands of people. Yes or no? आनी आमकां फाल्यांक ना, पोरवांक ना, आयज हुस्क्यान आनी आमी रडटा. रडल्यान तुमी केन्ना? फाल्यांचें जावं फाल्यां कितें जातलें तें आयज आमी चिंतता आनी आमी हुस्क्यान खोतीन आनी सगळें एका फोन मार तेका फोन मार, प्रॉब्लेम सांग, हुस्कें सांग, खोती सांग. येस ओ नो? हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हे उदाहरणाचेर आमी जेजूच्या मिलाग्रेचेर, जेजूच्या कोरणेचेर आमी इल्लोसो वेळ आमी बसोन आमी नियाळ करुया. आमी चिंतया जे भाशेन जेजून आपल्या बापाचेर पातयेलें आमची पातयेवणी. आयज तुमी कितें आवंडो? ओके, बिफोर दॅट तेच्या पयलें म्हाका एकूच सांगा पळया, आयज तुमी कितें आवंडो घेवन हांगासर आयल्या? कितें तरी आहा तुमकां आवंडो काय बेश्टी आयल्या? डू यू हॅव एनी डिझायर? Okay, don't tell me the desire, but at least you have a desire. You came with some expectation. Did you come with some expectation? कितें तरी बरवसो धरून तुमी आयल्या, एक्सपेक्ट करून आयल्या, हें म्हाका जाय आनी हें म्हाका दिलां देवान, पूण हें एक्सपेक्टेशन धरून हांव हांगासर आयल्या. हे भशेन तुमचें आवंडे आहा? काय म्हयन्या वयता चल या आयजूय या म्हयन्या अशें कितें आहा? नो रायट? कित्याक कितें तरी आमकां एक्सपेक्टेशन हा. आमकां कितें तरी देवान आमच्या जिवितान आमकां दिसता केलेलें जाय. येस? Praise be to God. But every time we have that expectation, right? आणि जितले आमी देवाचें उतर आयकता, we want to know more.
Yes, we want to know more, we want to study more, we want to hear the word of God more. Yes or no? That is called, एका म्हणटा एक ओत्मीक भूक आमची, ओत्मीक तान आमची. कित्याक हें जेवण जावन हें देवाचें उतर जावन आसा आमकां ओत्मीक जेवण आनी ओत्मीक आमकां उदक कशें जें आमकां जिवीत दिता. हालेलुया. सो ज्या एक्सपेक्टेशनान आमी आयल्या सोत मानया बाय द एंड ऑफ द रिट्रीट खरेंच जें कितें आमी चिंतलेलें, जें कितें आमी भरवंसो दवरलेलो, हें सगलें देवान आमचें पुरें केलां म्हूण आमी आदी फुडेंच तेका आर्गां दिवया. कित्याक जेन्ना आमी एक्सपेक्टेशन दवरता देव आमकां केन्नाच निराशी करिना. कित्याक निराशी करता तसलो देव न्हय आमचो. निराशी करता तसलो देव आसलो जाल्यार देव म्हणटलो आसलो जेजूक तूं आनी कित्याक मागताय, तेंच्यांनी ऑलरेडी म्हणलें न्हू धाड गांवान, तूं धाड आसलो गांवान, तूं आनी कित्याक ते मल्टिप्लाय करूंक जाय. येसो न्हू. पूण देव आमचो निराशी करता तसलो देव न्हय. गॉड ऑलवेज सॅटिस्फाय अस वेन वी ट्रस्ट इन हीम इन एवरी एरिया ऑफ आवर लायफ. ही नेवर डिसअपॉयंट अस. तो केन्नाच आमकां निराशी कोन्ना. आनी तेजेर कोण पाती येता तेका सदांच तो आपल्या उतरान, आपल्या मोगान आनी आपल्या सगल्या पदवेन तो त्या मनशाक भरता. कित्याक आमी जावन आसा तेजी धाकटुलीं भुरगीं. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. समजता. सो आय वूड नॉट नो द कंडिशन ऑफ युअर हार्ट बट गॉड नोज. And whatever the condition we keep of our heart, according to that we are going to receive. Hallelujah. Because God only sees your heart. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Okay, anybody wants to ask anything? ओके देवा कारका. थँक यू जीसस. सो आतां आमी हांगासर बसया. हे सेशना आमी सद्याक आतां हांगासर स्टॉप करुया. सो तुमी बसा, नियाळ करा. ह्या उतराचेर कितें आमी शिकल्या, जें कितें आमच्या जिवितान इल्लेशें आहा, उणेंपण आहा, देवाक पदवी आहा, हें उणेंपण आहा तें वाडोवपाक आनी सोडोवपाक. आयज आमी देवाचें उतर जेन्ना शिकता, जेजून जे भाशेन आपलें जिवीत तो आमकां दाखयलें, ताणें जे भाशेन तो जियेलो, आयज आमचें जिवीत जावंक जाय तें जेजू प्रमाणे. येस और नो. वी हॅव टू बी द इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट, नॉट द इमिटेटर्स ऑफ माय नेबर. म्हाजो शेजारी कसो करता ते भशेन म्हाका जियोवपाची गरज ना. कित्याक देवान म्हाका कितें म्हणलां की आमी जावंक जाय इमिटेटर्स कोणाचे? जेजूचे. आनी जेजू कोणाचो इमिटेटर जालो? शिसांचो. जेजू कोणाचो इमिटेटर जालो? बापाचो. जेजून आमकां एके भाशेन आपल्या बापाची आमकां इमेज दाखयली. बिकॉज जीसस इज द एक्झॅक्ट इमेज ऑफ गॉड. अंडरस्टँडिंग. हिब्रूची चीट आमकां म्हणटा की जेजू एक्झॅक्ट बापाची एक इमेज कशी आमकां दाखोवन दिली. बाप कसो आहा, बापाचो नेचर कसो आहा, बापाचो स्वभाव कसो आहा सर्वेस्पराचो, ते जेजू उदेशी आमी बापाक वळखूंक पावल्या. जेजू कितें म्हणटा? जे कोणें म्हाका पळयला ताणी बापाक पळयला. जेका हांव कोणाक मेवला ताका बाप मेवला. हालेलुया. सो एके भाशेन आमी म्हणटा देवाक कोणेंच पळोवंक ना, पूण देवाचो स्वभाव, देवाचो एक इमेज आहा ती आमी वळखोंक पावता, पळोवंक पावता जेजू क्रिस्ता उदेशी. आमी जावंक जाय जेजूचे पाटलावदार. आमी जावंक जाय ताचे इमिटेटर्स. न्हय की म्हजे फ्रेंड, म्हजे शेजारी, आनी कोण. नो. आमचो फूल फोकस आसूंक जाय देवाच्या उतराचेर. आनी आमच्या जिवितान जें कितें आमकां गरज आसा हें सगलें आमकां मेवतलें. हालेलुया. मेवलेलें आहा, पूण तेच्या पयलीं आमी कितें करूंक जाय? आमी तेजें राज सोदूंक जाय, ताजें नितीवनपण सोदूंक जाय. देन ओनली वॉट एवर वूड बी आवर नीड, एवरीथींग वील बी एडेड अन टू अस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. प्रेज गॉड. आतां जितलें आमी बसोन आयकता, इट इज गॉड स्ट्रेंथ that God gives you that strength to sit nicely, with patiently, पाशयेसान बसप, that, कितें म्हणटा ते पाशयेसान बसप आनी ध्यान दिवन आयकप. ही देवाचीच आमकां एके भाशेची आदार आनी देवाची पदवी आमचे सवे सुपरनॅचरली. अदरवायज इतलीं वरां आमकां बसोंक जाता एका सुवातीचेर? जाता. इरिटेशन जावचें ना. कोण बसतलो इतलो गो तशीं बसतात? इधर आतां कितें म्हणटा? God's given, no? And it is all God's gift. So we have to use it for right thing, for the word of God. Praise God. The motive has to be right, focusing on the word and receiving from the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay, सगळीं दोळे बंद करूया. स्वर्गीच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. तो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय, तुजें उतर आमी आयकलां. जे भाशेन तूं थोड्यांतले थोडें घेवन चडान आनी चड तूं वाडयताय जेजू. जे भाशेन जेजून बापाचेर विस्वास दवरलो आनी जे 5 उंडे आसले, 2 निस्तीं आसली,
ताचे आजार आनी आजार करून सगल्यांक एके भाशेन तुवें दादोशी केलें, तशेंच दोनया आमी तुज्या उतराचेर हेच भाशेन असो भरवोसो दवरून जें कितें आसा तातूंत तुका दिनवासनी दिवन आमच्याय जिवितान हेच भाशेन आमी हें चोडटा आनी वाडप आनी चोडप आमी पळयता म्हूण आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. बाबा तुका आमी दिनवासता तुज्या मोगा पासत जें तुवें आमकां केलां आनी आमच्या एक एकल्याचो काळजाचो आवंडो तूं पळयताय जेजू, पळयताय बापा, आनी त्या आवंड्या प्रमाणें सगलें तूं आमच्या जिवितान घडोवन हाडटाय म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. ही जी कोण हांगासर एकठांय जाल्यार तुजी भुरगीं तुजें उतर आयकोंक, तांकां एक एकल्याक तुवें दादोशी केलाय, तांच्या एक एकल्याचो काळजाचो प्रश्न जे कितें तेंचे परिस्थिती आहा, सिट्युएशन आहा, तुवें तुजो ताळो तांच्यांनी आयकला हे शिकवणेंतल्यान म्हूण हांव स्वत मानता बाबा, आनी तुका आमी आर्गां दिता आनी तुका आमी दिनवासता. ह्या दिसाची शिकवण फुडें व्हरपाक तूंच आमचो आदार आनी सांगाती, पवित्रत्म्या उदेशी तूं आमकां शिकयताय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता बाबा. बाबा आख्खो संवसार तुवें रोचलाय, आमकां तुवें रोचलाय आनी आमच्या जिविताक तुजी येवजण आहा आनी तुजे येवजणे प्रमाणें तुवें आमकां एक एकल्याक इचून काडल्या आनी सगलीं तुज्या प्लॅना प्रमाणें तुजे येवजणे प्रमाणें हें सगलें तूं आमच्या जिवितान घडोवन हाडटाय तुज्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. आनी जें कितें तुजो प्लॅन आमकां आहा बापा, ह्या उतरांतल्यान तूं आमकां रिवील करताय म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी आमी स्वत मानता बापा. थँक यू जीसस फॉर युअर गुडनेस, फॉर युअर मर्सी and for your compassion towards us. Father, we thank you in the name of Jesus for gathering each and every one of us into this place, for blessing us abundantly. Father, we receive it by faith, every blessing of yours which you have already given to us through your Son, Jesus Christ. Lord, we thank you and we praise you as we are going to continue with the next session of this retreat. Lord, I believe that you're going to take complete control of the whole retreat and nobody is going to go empty from this place, Lord, but they're going to receive in abundance from your kingdom. Lord, we thank you and we praise you. Thank you, Holy Spirit, for taking complete control of this session. And we believe, Lord, and we surrender every session into your hand because you know the need of your people. As you saw the need of this people who was in multitude gathered on the mount, Lord, and by looking at their need, you multiplied from 5 bread, from 2 fishes, you multiplied in 1,000. I believe, Lord, that you have multiplied every need of us into our life. Lord, we thank you and we praise you for touching each and everyone's heart who is listening to this teaching physically here or even the one who is listening online, Lord. Lord, we thank you and we praise you for all your goodness, for all your mercy, your love, the mercy which endures forever. Lord, we surrender all the battles of our life into your hand because your word says that the battle is yours and you fight our battle. Help us to focus on your word. Help us to strengthen ourselves with your word, Lord. Father, thank you that you are a good God, a loving Father. Lord, I speak in the name of Jesus. If there is any distraction in this place, I bind it and I cast it out because this is your holy place, Lord. Where you said 2 or 3 are gathered, you are there in their midst. And we believe this place belongs to you. And every weapon that has formed against this place shall not prosper but shall be destroyed in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. As your word says, when the Lord is with you, who can be against you? Nothing can come against this place, Lord, because you have given this to preach your word, where people are coming here hungry and thirsty for your word and going satisfied. Father, you have a plan and purpose for each and every one of us. And we believe, Lord, that whatever plan you have, let all the plan come to pass in the name of Jesus. Father, we thank you. Holy Spirit, we thank you and we praise you for helping us to remain, trusting in that word where we don't see the manifestation now, Lord, but we believe that everything is in the favor. Thank you, Lord, for revealing us your truth. And thank you, Lord, for being with us in every situation, in every circumstances. You are walking with us.
As you said, when we walk through the valley of the shadow of death, you are with us. Yes, Lord. We believe that you are with us, walking with us. How you were there with the Shadrach, Meshach, and Abednego into that fiery furnace, that even a scratch did not come on their body. I believe, Lord, no matter what the situation is, I believe that you are with us, walking with us, working with us. And whatever your plans are there, Lord, I believe every plan has already come to pass in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.